Yeah. Ha- खंयचे जायत गावया गावया खावया नाशया हास्या बोसया ते एक नाका आता रावया हा गावया म्हणटाने एक एकली तेणे वतात हांवें जिंतले गावया म्हणटा तेणे तेणे आली इशीन येतात म्हण इशीन आली दिशीन वतात ना सोंगी हा वेळा काळा पूर्वी शब्द आसलो शब्द देवा सवे आसलो शब्द सदेव जावन आसलो शब्द मनीस जालो वेळा काळा पूर्वी शब्द आसलो शब्द देवा सवे आसलो शब्द सदेव जावन आसलो शब्द मनीस जालो जेजू 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 कितलो तो मोग तुका मोजो जेजू 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 तुझे वरवीं जालो बाचाव जेजू 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 कितलो तो मोग तुका मोजो जेजू 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 तुझे वरवीं जालो बाचाव जेजू सुरविलो आदाव देवाक आविदेय जालो देवाक आविदेय जावन तो पातकांत पडलो पातकांत पडोन तो आत्म्यांत मेलो मनशाकुळ मरोंक तो कारण जालो सुरविलो आदाव देवाक आविदेय जालो देवाक आविदेय जावन तो पातकांत पडलो पातकांत पडोन तो आत्म्यांत मेलो मनशाकुळ मरोंक तो कारण जालो जेजू 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 कितलो तो मोग तुका मोजो जेजू 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 तुझे वरवीं जालो बाचाव जेजू 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 कितलो तो मोग तुका मोजो जेजू 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 तुझे वरवीं जालो बाचाव जेजू मोरये मायेन शब्द स्वीकार केलो पवित्र आत्म्या वरवीं तो मनीस जालो मरणांत जिविताक व्हरून पावोसो खऱ्या देवाची बरी खबर जालो मोरये मायेन शब्द स्वीकार केलो पवित्र आत्म्या वरवीं तो मनीस जालो मरणांत जिविताक व्हरून पावोसो खऱ्या देवाची बरी खबर जालो जेजू 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 कितलो तो मोग तुका मोजो जेजू 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 तुझे वरवीं जालो बाचाव जेजू 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 कितलो तो मोग तुका मोजो जेजू 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 तुझे वरवीं जालो बाचाव जेजू देवान संवसाराचो असोय मोग केलो आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो ताका सत मानतेल्या हरी एकल्याचो सोमी सोडवणदार देव तो जालो देवान संवसाराचो असोय मोग केलो आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो ताका सत मानतेल्या हरी एकल्याचो सोमी सोडवणदार देव तो जालो जेजू 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 कितलो तो मोग तुका मोजो जेजू 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 जेजू
तुझे वरवीं जालो बाचाव जेजू 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 हा जोर तितलो तो मोग तुका मोजो जेजू 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 तुझे वरवीं जाल बाचाव जेजू 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 हा जोरान कितलो तो मोग तुका मोजो जेजू 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 तुझे वरवीं जालो बाचाव जेजू तुझे वरवीं जालो बाचाव जेजू तुझे वरवीं जालो बाचाव जेजू प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 अर्गान जेजू होगलाप जेजू स्तुति जेजू आराधन जेजू वंदन जेजू महिमा जेजू दीनवस्ताव जेजू वाकणताव जेजू जय जय जेजू नमन जेजू प्रणाम जेजू हर्षिताव जेजू वर्णिताव जेजू वाकणताव जेजू मान तुका जेजू महिमा तुका जेजू हालेलुया 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 एक मागणे म्हणया आता आमचे जिवितच मागणे झाला कित्याक तेसलोनिका बरयलें पयलें पत्र 5 अध्याय 16, 17, 18, 19 आमी अशें वाचल्यार आमी पळयता सदांच कुशाल बरी जाया खळ नासतना मागा वय सदांच कुशाल बरी जाया खळ नासतना मागा सर घडीत आनी देवाक अर्गां दिया क्रिस्त जेजूच्या एकवटांत आसच्या तुमचें तांव देवाक इतलेंच जाय आनी कांय नाका उपरांत म्हणटा पवित्र आत्म्याच्या वाटेर अडखळ घाली नाकात प्रवाद्यांच्या उतरांची बेपारवा करी नाकात आनी मागीर म्हणटा तें खंयचें बरें आसा तें देवाक मानता तसलें म्हणलें अशें मुंदरून वता म्हळ्यार कितें सांगूंक आशेता थंयसर सांग पावलो सदांच कुशाली जाया कोणें सदांच कुशाली आसयत कोण पळय खळ नासतना मागता वय गे ताणें सदांच कुशाली आसयत आनी खळ नासतना मागोंक मागणें म्हळ्यार कितें म्हूण गोत्ता लोक कशें मागता सदांच अर्गां दिवचें मागणें म्हणटा वय गे सर घडीत आनी देवाक अर्गां दिया म्हळ्यार सर घडीत आनी अर्गां दिवचो खळ नासतना मागणें करता वय गे आनी खळ नासतना मागणें केल्लो सदांच कुशाल भरीत आसता आनी आमी क्रिस्त जेजूच्या एकवटांत हर एक घडे म्हळा क्रिस्त जेजूच्या एकवटांत मेळचे खातीर तुमी पवित्र स्नान घेतलो तेन्ना तुमी ताच्या मरणांत वांटेली जाल्यात म्हण तुमी नेणांत घे वय गे आनी क्रिस्ता कोण क्रिस्त थंय एकवटता तो एक नवी रचना आदलें सगळें गेलें हांगासर जेजू म्हणटा हांव खरी दाखवाल तुमी ताचे फांटो दाखवाली थंय एक जावन रावले करीत फळ दिवंक साकाना हर एक घडे म्हणा हांगासरी म्हणा एफेस 1:3 काले हरसिलो जावं देव आमचे सोम्या जेजू क्रिस्ताचो बाप क्रिस्ताचो वे आमकां आसा त्या एकवटांत सर्गींची सर आत्मीक देणी आमचे वर वतून ताणें आमकां आशिर्वादांनी हर एक जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत उपरांत 4वें 5वें 6वें 7वें सकड 8वें 9वें सकड वळीन थंत म्हणा जेजूच्या एकवटांत देखून क्रिस्त जेजूच्या एकवटांत आसच्या आमचे तांव देवाक इतलेंच जाय हें आमी करिना जाल्यार आमी कोणाच्या वाटेर अडखळ घालता ते आन्सर दिलां पवित्र आत्म्याच्या वाटेर अडखळ घाली नाकात म्हळ्यार तुमी आमी अशें चिंतीन हांव जाल्यार म्हळ्यार सदांच खुशाली हांव जाल्यार सर आमी खळ नासतना मागिना जाल्यार सर घडीत आनी देवाक अर्गां दिना जाल्यार आनी अशें जेजूच्या एकवटांत आमी नांव जाल्यार काल जाता कोणाच्या वाटेर अडखळ घालता आमी पवित्र आत्म्याच्या ते आमी एकामेका ते संबंध आसा त्या वाक्याक तें उडास जोरा देखून आमी काले म्हळें मागणें म्हळ्यार आमचें जिवीतच आतां कालें जालां मागणें वय की न्ही दुसरें कालें आसा म्हणून म्हळ्यार दी म्हणलें मागणें न्ही कालें दिल्ल्याक आनी आमी सूर येदोळ सांगून नातल्या निमती अर्गां दिवंक जायतीं बाकी आसात वय गी कितल्या गी वर्सांची बाकी आहात थोड्यांची 50 वर्सांची बाकी आहात आसतना सूर करा थोड्यांची 60 वर्सांची बाकी आहात कालें भिकारे बरी मागचें मस्त चड जालां ते रावया आतां अर्गां दिवचें दिवन नातल्यान 50 वर्सांचे 60 वर्सांचे 70 80 90 100 अशें वर्सांचे बाकी आहा तर आतां सूर कर इल्लें इल्लें भरती करया आमी कालें करूंक
अर्गांक सर घडितांनी देवाक अर्गां दिया. कित्याक आमचे मुखार वायट म्हणलें खंयचेंय ना. वय गी आमच्या जिवितांत आसा गी, आसा जाल्यार आमच्या चिंतपांत आनी उतरांत मात्र. म्हळ्यार जेजून सकट कर्ण संपयलां बरें जाल्ल्यान आमचे लागीं आसा काले आतां काले आसा बरें मात्र जिवीत मात्र. पळय गे पाड आनी मरण ना, पाताक शिराप खोटेपण ना, नितीवनपण बरेंपण पवित्रपण वय गे हें आसा आमचे कडेन. त्या पासून तूं हें दिल्लें आमकां जेजून, देवाच्या एकल्याच पुतान जेजून आमकां दिल्लें. एका उतरान सांगचें जाल्यार हाका पुरा म्हणयात कुरपा म्हणून ती आमकां ताणें फावो केल्या. देखून जिवीतच आमचें मागणें जावन आसा. खंय आसल्यार पैण करनासल्यार, बसून आसल्यार, न्हिदोंक गेल्यार आनी खंय खालें पियाव सुटी करतना, मासली सुटी करतना तोंडान घालें अर्गां वय गी अर्गां मागणें सवयचें जावंका. आनी कानांत एकच आयकोंक कालें देवाचें उतार. कोण कोणा फाटल्यान धांवलें आनी कोण काल जालें तें न्ही. जेजून म्हळ्यार कान आसा तो आयको, कालें आयको, बरें आयको. ह्या बसत मोगळा बापा आमचे कान, आमचे दोळे, आमचे नाक, आमचे जीभ, आमचे पंचेंद्रिया सकडी आत्म्यान प्राणान कुडीन आमकां संपूर्ण तुवें केल्ल्या बसत आमी तुका अर्गां दिता. तुज्या उतरां मुखांत आमी तिनी भागांनी आत्मो प्राण आनी कूड तिनी निर्दोशी सांबाळिल्लें आसा अशें केल्ल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता. हांगासर प्रसाद जावचे ह्या उतरां पासून तुका अर्गां दिता. येदोळ आमी कितें आयकलां फाटल्या अडेच दिसांत हांव न्हू कितें सकयल शिकोवन ब्रदरांनी सिस्टरांनी दिला त्या पासून आमी तुका अर्गां दिता. आतां कितें तूं उतार उलोवंक कोताय त्या पासून आमी तुका अर्गां दिता. एक भयण म्हणाली 5 वर्सां 6 वर्सां पयलें आयकलें आतां समजता म्हणून. वय करेक्ट. तें खंयी वचना, वेस्ट जायना. त्या दिसा कांय समजोना तें उतार आयकून इल्लो राग आयलो जावं पुरो. वा ही कालें घडये घडये म्हाका हें उतार सांगता वा तें सांगता म्हण. आतां ताजें अर्थ कळटना आमकां समजता वो व्यक्ती कित्याक म्हाका हें उतार सांगून आसलो गी म्हण. वय आनी पयलें आमी थोडे फावटी उतार आयकून हाजो अर्थ इतलोसो म्हण चिंतलें कितें आमकां पळय तें उतरान बरयलां तसो अर्थ म्हण. आतां पळयतना कळटा तो उतार ताजो अर्थ तो न्ही, तितलोसो न्ही, ताजो अर्थ बारीक गुंडायन आसा. हे सक्कड सोम्या समोर येवन हांगासर वेळ करसून वा घरा आसतना युट्यूबार शिकोवन आयकोन जावं पुरो वा मागण्यार देवाच्या उतरांत वेळ करतना ध्यान करतना आमकां चड आनी चड विशय पवित्र आत्म्या मुखांत देवान कळीत केल्यात. संपूर्ण स्वताच्या कुशीन आमी वचून आसाव, संपूर्ण सुटका जोडून आसाव. एक वर्तें भाग देवान आमकां फावो केल्लें. त्या पासून देवाक आमी बापा आमी तुका अर्गां दिता. तूं खाली बाप न्ही, अब्बा बाप म्हळ्यार बारी मोगासो बापय तूं, बिलवेड फादर म्हळ्यार. केवळ जेजू वरवीं तुका आमचो बापय, आमचो बापा म्हणू, मोगाळ बापा म्हणू, तुका अब्बा बापा म्हणून उलो मारूंक आमकां साध्य जालां. तुवें आमकां दिल्या त्या पवित्र आत्म्या मुखांत. हें सकड हाचें मोल आमी कितलें म्हण सांगूंक जायना. फाटल्या जिवितांत हें सकड क्षुल्लक वा ल्हान म्हण चिंतल्या खातीर आमी बोगसणे मागता. आतां तुज्या कुरपेची बेपारो आमी करिनासतना त्या कुरपेचें मोल समजून त्या कुरपेन जियोंक आमी फुडें सरता. ह्या पासून तुवें आमकां दिलें तें हर एक अवकाश, ह्या अवकाशा पासून जाग्या पासून व्यक्ती पासून उदार मनाच्या व्यक्ती पासून हो जागो तुजें देणें जाल्यार आमकां हांगासर त्यो फावो केल्ल्या अल्बुकर्क आनी कुटुंबाच्या सन्या पासून आनी शिकोवन दिवच्या सर आमच्या भावा भयणी पासून कोणाची नांवां काडिनासतना सगळ्यां पासून आनी आमकां शिकोवन दिवंक तूं तयाराय करनासा आमकां देखून आमी तुका अर्गां दिता. सबारांक येदोळ सुतें भाग फावो जालां, सगळ्यांक देवान फावो केला. दिवचे एकच उद्देश न्ही, म्हज्या जिवितांत तें कार्यरुपाक आयिल्लें हांवें पळयल्यार सांगतनाय म्हाका सांगूंक सलीस जाता, बोळ मेळटा, हांवें दमून सांगूंक जाता.
देखून तें पाळूंक आनी वांटूंक तुजे उतार पाळूंक आनी वांटूंक म्हाका फोव केल्ल्या खातीर आमकां फोव केल्ल्या खातीर आमी तुका अर्घ दिता. तुजी शिकोवण आयकूंक अडकळचे हर एक खोट्या त्या स्पिरिताक जेजूच्या नांवान हांव फरमायतां. हांगा तावन पाळा तावन मुळो समेत उमटून वचून हर एकल्या तावन पाळा तावन मुळो समेत उमटून वचून दर्यांत वचून पडून नास जावन वच म्हूण जेजूच्या नांवान हांव फरमायतां. हे मागणें आमी करता मंगळा बापा तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान जो तुजे सुवे आनी पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक आमेन आमेन आमेन. प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड. आता थोड्यांक थोड्यो संगती बारीक स्पश्ट जाल्यात न्ही गी मस्त तेंपात आयकून आयकून इतले स्पश्ट जाल्यात गी राती 3 वरां विसरल्यार डावट ना. एक हांगासर कालें बरयलां म्हळ्यार तें वाक्य येता वा हे वाक्य खंय बरयलां म्हळ्यार खंय बरयलां म्हूण सांगता हांव. नाल्यार ह्या समस्येक कळ्ळें परिहार म्हळ्यार तेंचो उतार दिवच्या बरी जाला. वय की न्ही वय गी भयणी तुमकां बगता की तशें काय एक उतार खंयचें बगता पळय सांगा आमी उलया. आं 2 Peter म्हळ्यार 2 पेद्रो आहात गी. आं ओडोल एकलो आहलो 1 Peter तो आतां 2 आनी आं फर्स्ट वय तें तुका बारी लागलां आनी खंयचें तें सांग पळय तिका मायक दिया इजर मायक फ्री. वय वय आमी सकड उलया आतां सुवात आमी सकडांनी दिवंक आसा. आमी पातकान मरोन आमी पातकांत न्ही पातकाक मरोन पवित्रपणा जियोंचे खातीर मायक सोबंद कुर्सायले आपले कडेन ताणें आमची पातकां वोवयली ताच्या गायवरी आमी गुण जाल्या. वय हांव गुण जाल्या आमी वय हें तुका घट्ट लागला आतां न्ही गी खंय आसा म्हळ्यार खंय आसा म्हण न्ही गोत्ता वय गे. आं तशेंच ताका थाळ पडच्या बरी पोरण्या सोल्ल्यान तिका म्हण बरें लागी आं 53:5 54 तो कसो गायल्लो म्हण 54 आयज 53:5 54:12 दिसता 14 आयज 52:14 कसो गायलो म्हण 53:5 अंत कसो गायल्लो म्हण सॉरी हें गायलो म्हळ्यार गायांनी ताच्या आमी गुण बरी जाल्या. एक्चुअली पळोवंक गेल्यार पेद्रून सांगच्या की 2 पेद्रून सांगच्या की कितले की वर्सां पयलें बरयलां घालें पेद्रून सांगच्या कितले की वर्सां पयलें जेजूक रूप पळयनातल्या इजाया प्रवाद्यान ताच्या विशयान प्रवाद केल्ल्या इजाया प्रवाद्यान बरयलां काले म्हण ताच्या गायांनी तुमी गुण जाले. आं वय तें 52:14 तें काले कसो गायल्लो म्हण तो इतलो विद्रूप जाल्लो गी ताका मनशाचें रूपच नातलें. हें पुराय हें वाक्य विवरण दिवंक आमकां दुसरी रेफरन्स वय गे कसो गायल्लो म्हण वय गे तो इतलो विद्रूप जाल्लो गी ताका मनशाचें रूपच नातलें म्हळ्यार तें वाक्य सगळें आमी सोडोवन सांगतना हें आमकां कळीत आसा वय गे. आनी खंय म्हण अशें बरयलां गे म्हळ्यार वय इजाया 53:5 वळीन मागीर कीर्तन 22:13-14 निंगी काले म्हणटा उदका बरी म्हाका भायर वतला सकड म्हजी हाडां सुटोन गेल्यांत म्हजी म्हजे काळीज मेळना बरी कोडोन गेला म्हजो ताळो न्ही खायले बरी सुकला म्हजी जीब ताळ्याक चिडकाल्या मरणाच्या धुळीन तुवें म्हाका लोटून घाला. म्हळ्यार अशें कोणाची बोगडां ही कोणाची उतरां कोणाची हे कोणाची उतरां ही उदका बरी म्हाका भायर वतला पुरा पिळी पिळी पळयतात पळय दाविदाची काले ಎಲ್ಲ ಬಣ್ಣ ಮಾಸಿ ನುಂಗಿತು ಮಳ್ಳಿ जेजूची कोणी दाविदाची तशें जाला समस्ये ओहो थोडी म्हणटात न्ही तो वांजेल कोणी बरयलो कोणा तो म्हण कशें पाती वचता कीर्तनान बरयल्लें दावीद उतरां हांवें विचारलें सवाली तशें जालें कोणाची गी म्हळें तिणें सांगलें सोमा कोणा विशयान बरयली म्हळ्यार ती सोमा सांगती कोणाची म्हणलें सोमा
आणि स्त्री एक सोडूंक रेडी आहात की ती म्हणटा तिने सांगले सोमा तुवें सांगले सोमा स्त्रियो खंय स्त्रियांक सोडूंक रेडी आहात ती म्हणटा वय तिणें सांगले सोमान न्हय म्हळ्यार हांव सोडना म्हणटा ती कोणाची डॉनीची व्हंकल वय गे म्हणटा तिणें सांगले सोमा स्त्रियो खंय स्त्रियांक सोडूंक न्ही गे सोमा कोणाची म्हणल्यार न्ही गे उतरां एक्चुअली कोणाची म्हळ्यार जेजू चिंत ती उदका बरी म्हाका भायर वतला म्हळ्यार दाविदाची बोगना न्ही ती सॉरी दाविदान बरयलें दाविदाक न्ही गे उदका बरी भायर वतलो सक्कड हाडां सुटून गेली दाविदाची न्ही गे देखून जेजूची उतरां ती बरयली प्रावाद करून ताणें सांगलें उतरां जेजू चिंत जेजू विशांत दाविदाची न्ही जेजू विशांत जेजून उलयल्ली बरयल्ली दाविदान बरोवन घाल्ली म्हळ्यार अशें समजलें की देखून थंय म्हणटाना कसो गायल्लो मागीर माते वचोवन 27 अध्याया थंय 27 तावन वाचल्यार थंय मेळटा जाय जाल्यार अशेंत मॅथ्यू 27 ऑनवर्ड्स म्हळ्यार ह्या एका उतरांत मॅथ्यू 27 ऑनवर्ड्स मॅथ्यू 27 म्हळ्यार ह्या उतरान आमकां मस्त काम आहा कित्याक कोता की हर एक मनीस मेटांनी पिडा उलोवन आसा वय गी हर एक मेटांनी आमकां आयकोंक मेळटा कालें पिडा विशयान हर एका घरांत एकलो म्हण पिडेंत कश्टोन आसा हर एका जाग्यार तुमी गेल्ले वेळार एक विशय नातुल्लो जागो ना खंयचो वता तूं खंयचो पिडा पिडे न्ही मोडलाचे पिडे उणें जाल्यार पिडा पयलीं हर एका घरा पिडे आसतले काल्यार रान्नीक उजो करून ओडोर ब्रदरान सांगल्या बरी आतां माडत कातून उडयल्यात पिडे सोडा पिडे नात पिडा सोडल्या पयले पिडे आहले म्हळ्यार इल्लें काम जातलें न्ही हीर काडचे मोडलां सोडची मोडलां उदकान घालून वळची माटो घालचो त्या मोडलांत हीर काडचे वय गे आतां पिडे ना पिडा सोडल्या म्हळ्यार एक सांगचें देखून कितें जावन दी आतां काले म्हणटा थंय 27 काले म्हणटा वासा तवळ आधिपतीच्या शिपायाने आधिपतीच्या जेजूक राजांगणांत व्हरून ताचे भोंवतणी आपलो सगळो पंगड एकठांय केलो ताचे आंग वस्तूर ताणें काडले आनी ताचेर रक्तांबरशेलो घालो आनी कांट्याचो एक मुकुट विणून ताच्या मस्तकार दवरलो आनी ताच्या उजव्या हातांत जिव्याची बेतकाटी दिली आनी ताच्या मुखल्यान दिम्यांनी पडोवन ताची केळकुळा कर ते म्हणूंक लागले नामान जुदेवांच्या राया मागीर आनी ताचेर ते तिंपी उडयताले आनी ताच्या हातांतली बेतकाटी काड ताच्या मस्तकार मारताले पळयलें गे हाताची बेतकाटी काडन ताच्या मस्तकार कालें आसा आतां कांट्याचो मुकुट आसा तशें मारतना कालें जाता कांटे भायर येतात की भितर येतात हें पुरो आमकां पळयतना कळटा कळटा ना पूण उतरांत स्पश्ट कळटा वय गे आनी पळया ते कांटे म्हळ्यार सादारणाचे कांटे न्ही ते कशे तयार केल्ले कांटे म्हणटा ते कितें जावन दी ते तितले शार्प कांटे ते मुकुट एक दिसता आमकां माथ्यार न्ही गे ते कांटे हे काल्याक आमी सांगता आमी म्हणूंकय नजो म्हाका तकली दुखू म्हाका ताका तकली सोमाना ते सक्कट जेजून आमची तकली सोमा करूंक थंय हांव सूर करून पांयाच्या पावंड वर एक तो गायल्लो देखून आमी म्हाका तकली दुखू म्हाका कालें तें कालें म्हणटा थोड्या पटी नोस या गे कालें कितें नोज या गे कालें घडये तकली दुख आल्यार कालें म्हणटा तें सायनस नाकाचें दिसता मायग्रेन वय सायनस नाकाचें दिसता इल्लें म्हाका येता ही चिंता कोण ना आका कांय वचून कालें सांगल्यार जाता म्हूण वय ताका कालें म्हणटात घडये थोड्यांक आसता न्ही मायग्रेन तें इल्लें म्हाका येता देखून कालें सांगल्यार जाता म्हूण चिंता नाकात म्हळ्यार म्हाका येना जाल्यार तुमी सूख सांगल्यार म्हाका कळटा तशें देखून ताचे ती तिंपी उडयतले आनी ताच्या आतां तशें म्हण सूख सांगचें रावन
ती पिवडायतले आनी ताच्या हातांतली बेतकाटी काडून ताच्या मस्तकाक मारतले. पळय आमकां तें कांय दिसता तें सोबीत करून एक दवरलो दिसता वय गे मुकुटो आनी एक स्केच पेनान 5 गाडे इल्लेशे शाई लायल्या आनी वडोलो आमी म्हळें घाले रे तो इतलो विद्रूप जाल्लो की ताका मनशाचें रूप वचून आतलें. ह्या दिसांनी वाटेर वेतना तेय हांगा थोडी मनजाती हापळा बरी जाल्यात धनीर हातू रोडार वय गे. पूण कळटा वो पेटो गी हे माजर गी म्हूण गव्हर्मेंट बसार घाला प्राणी गेळ्या मेले दया इराली म्हूण पूण पोंदा पडल्यान खंयच्या बसावच्या पानार गोतू ना म्हाका न्ही वय गी तुमी पळयलां गी. पूण इल्ले म्हणे अंदाज जाता गी ही गार गी दिवड पोरेक दिवड बारी उणें दिवड म्हळ्यार हें जाला आपळो जाला पूण दिवड म्हूण कळटा बारी उणें पोंदा पडचे म्हळ्यार जाल्यार कळटा न्ही गे वो दिवड वो माणको वो पेटो हे माजर हे काले बेरू एक दीस बेरू पडुल्लें आतां हांगा तूं सांगूंक की जायना हय म्हाका मागीर धरूंक आत ओके देखून ताचे ती पिवडायतले आं ते ताच्या हातांतली बेतकाटी काडून ताच्या मस्तकाक मारतले. हांव काले म्हणटा म्हळ्यार खंयचेय जाल्यार एक काले म्हूण सांगूंक जाता न्ही गे ताका मनशाचें रूप नासलें. हांवें तें चिंतचें तुमी चिंतून पळया गे तर ताचें रूप कशें जाल्लें गे म्हूण वय पूण इल्ले म्हणी काळाचें जालें न्ही गे कितलें जाल्यार वो एक ताका इतलो विद्रूप जाल्लो की ताका मनशाचें आं विद्रूप जाल्यार तो मनीस म्हूण सांगूंक जायनातलें. मनशाचें रूपच नातलें म्हळ्यार तर तो जाल्लो कसो म्हूण चिंतून पळय तितलें जावनय हांव घडये घडये पेंकार्ड दोकू मांडो दोकू गोमटी दोकू आल्सर लिवर BP शुगर कॅन्सर बिन्सर वामसर म्हूण पुरा लॉसर लास्टाक पुरा लॉसर वय लॉसर म्हळ्यार मागीर घाले उरलें घाले पुरो आकात जालें वय गे. कारण कितें सत गोतुना ना म्हूण हांव सांगना पूण हांगा एकल्यान बरें सोमा केल्लें आसा त्या सिस्टमाक सोमा केल्लो आसा कोण तो जेजू क्रिस्त ताणें केलां देखून ताका आमचे तकली सोमा करूंक ताजी तकली ताणें तशें करूंक सोडली वय गी. आमचे कुडींत मातेच्या केंसा जावन खंयचेय समस्या आमकां आसूंक नजो म्हणून ताणें ताजी कूड मनशाचें रूप होगडोवच्या स्थितीक समेत व्हरूंक ताणें सोडली. जेजू तूं म्हणटा न्ही म्हजेर तांकां अधिकार ना पूण हांव तूं कुशेन ओपून दिता म्हाका वय गे म्हणटा की ना जेजू म्हजेर कोणाकी म्हळ्यार जीव काडचो जावन खंयचे अधिकार ना पूण मनशा कुळाच्या सोडून बसोत म्हळ्यार वय गे ताणें तशें करिना जाल्यार आमकां काले मेळना सोडून मेळना. देखून आमचे खातीर ताणें ताका करूंक सोडलें तशें करा कित्याक हातूं तुमी म्हाका घालचे एकेका मारान ती कितले जाणां बरेपण जावंक आसा ते म्हाका घाल्या मारा वरवीं मात जात आनी म्हजें एक ड्रॉप्स जगा सकयल पडटना तांतूं कितले आत्मे बचाव जावंक आसात कित्याक तें मनशा कुळाक नाणवचें रागात काले तें काले नाणयेन नाणवचें तें न्ही ये आत म्हळ्यार पातकां धुवन वय की न्ही ताच्या रक्तान न्ही आमकां ताणें धुवन नितळ केल्लें तर सगळ्या मनशा कुळाचे पाताक म्हणटाना केदें व्हड जायत. आदां तावन वडलो ब्रदर न्ही आमी उलोवन आला आदां तावन येद्दोळो आनी मुखार जल्माची पिळगी कितले जाणां जातीत कितली जाणां जातीत ह्या आदां केदळ आमकां इसवी गोता आदांची आं आज क्रिस्ता शाखा 2026 आमी आसा क्रिस्ता पूर्व कितली जाल्यान कोणाकी गोतुना तर कितलीं जाणां जल्मोवन गेल्यान आनी येवंकात त्या सगळ्याक एका मनशाच्या रक्तांत सुटका म्हळ्यार आं आखेर पर्यंत तर तें रगत कितलें पावरफूल देखून ताका मात एक थेंब रगत पडलें म्हळ्यार आतां कशेंय आमी प्राचीन काळार आसा मस्त काळ येवन गेल्यात आमी वयल्या वयर कालेंगी नियळटा वय गी वयले वयर पूण उतरां प्रमाणे गुणाय नियाळ्ळें जाल्यार आमकां मागीर आमी सुकोनी म्हणचें ना हांव पिडेस्त वय गी सुकोनी म्हणचो ना सोमा सोन्नी सुकोन म्हळ्यार बाय मिस्टेक ऑल्सो आय मे नॉट से कोणी जावन दी तो तरणाटो जावन दी भुरगीं जावन दी व्हडां म्हळ्यार समाज सत कळ्ळ्यार आनी तूं देवाचे उतार मानताय जाल्यार आनी जेजून केल्ल्या सॅक्रिफिसाक तूं मोल बांदताय जाल्यार तूं सुकोनी म्हणचो नाय हांव पिडेस्त म्हाका तांकां ना म्हण भोगल्यारय तूं सांगचो नाय कित्याक सांगल्यान उणें जायना काल जायना सांगल्यान उणें जायना काल जाता चड जाता करेक्ट सांगल्यान उणें जायना काल जाता कित्याक तूं फोटो उलयताय काले फोटो उलयताय फोटो देवाचें की सैतानाचें तुका बरें करता की पाड करता
कित्या फोट उलयताय सांग पळया. ताच्या गायांनी हांव गुण जाला तर म्हाका तांकां म्हाका हांव पिडेस्त म्हळ्यार हांव काले सत उलयता फोट उलयता. काले उलयता. हां फोट तुका बरें करता की पाड करता. पाड करता. फोट कोणाची आस्त सैतानाची. देवाची की सैतानाची. सैतानाची. ताचें काम कालें हांव आयला तो येता सोरूंक जीव वेशी मारूंक आनी विपाड करूंक. जेजूचें कितेंय तूं घेताय जाल्यार हांव आयला जीव दिवंक खंयच्या मापान बरो नोमच्या मापान. जॉन 10:10 आमी तें उडास दवरल्यार जाता. सोराचें काम कितें सैतानाचें सॉरी जेजूचें कितें जेजूचें जीव दिवंक बरो न्हू ओमतोचें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. हा आतां आमी कोणाक सतमानची कोणाक सतमानची जेजू क्रिस्ताक. थोड्यांक आनी की डावट कोणाक म्हण मोसण आहा ती समानान. कोणाक सतमानची आमी आतां जेजूक. ताणें कालें दिलां जिवीत. कालें खंयच्या मापान बरो न्हू ओमतोच्या मापान दितोलोंगी दिलां दितोलोंगी दितोलोगी. तर आसा की म्हज्या कडेन कालें खंय भरुल्लें दिसना ओमतोच्या काल्यांनी. एक एकले तोंडा पळयतना भरुल्लें तर दिसना आनी ओमता खंय कालें. हा च्या गी चाय ओमतोंक आतां लेकाची करतात ती. मागीर एक एक घरा दादा ना म्हण च्या तुका शुगर घाल्ली तुका शुगर नातली तेंत ताच्या गायांनी गुण जाले हांव पूण साखर घाल नाका. ताच्या गायांनी गुण जाला साखर घाल नाका म्हाका. म्हाका विचारलें हांव इल्लें सड घाल म्हणचें. साखर म्हळ्यार तांची सूख ना विचारतल्यांची म्हळ्यार तांकां तें घरा आयल्या सैरांनी ती सवय केल्या तांकां. साखर कमी वंते फाडडे वंते जास्ती पाडले म्हणून अशें येवन तांकां सगळ्यां कडेन विचारचें. म्हाका एक बर तशें दिसाक लागली. हांवें म्हळें साखर घालची गे इल्ली सडत घाल म्हळें. मागीर खर नाडल्या मागीर ती म्हाका म्हणटा साखर आनी चड खायना जवादार म्हळ्यार तिका पातयेंकूच कश्ट त्या. म्हळ्यार वय ती म्हळ्यार तिच्या मोतीन पिडात आसा जाल्यार हांवें घालें कशें. प्रेस्टीज नाही साहेब प्रेस्टीज कुक ते राणी घाल तुझे. पोर म्हणल्या बरे राणी प्रेस्टीज नाही हांगा पिडेचो विशय ते तो कालें न्ही नासतना पियेल्यार कांय जायना. ताणी विचारचें काल्या कोता गे तुका काय शुगर आहा गे म्हणून विचारचें ना त्या खातीर म्हळ्यार हांवें. अरे नासतना पियेल्यार का आं कळ्ळें तुका ताच्या गायांनी गुण जाले म्हणटा हे सवालच ना न्ही. आमी आतां देवाचे उतर उलोवचें हांगा संवसाराचें न्ही. आं देखून घालनासतना पियेल्यार पाड म्हणचें न्ही हांवें पूण काल्या घालनाय तूं तुका पिडा आहा म्हूण. कळ्ळें गे ताका रेडी ना हांव. कळ्ळें तुका देखून इल्ली सड घाल म्हळ्यार इल्लें म्हणी नाट वता की पळय हिका म्हूण हिका वता का कोणाक हें म्हणचें न्ही वन ते जास्ती न्ही पाडले. कळ्ळें गे आमी जेजूच्या गायनी गुण जाला पूण साखर घाल नाका आमच्या मदें ना ते. ताका ते एकलो म्हणटा आमचें कलें आमकां सगळ्यांक देवाचो मोग आसा कोणाक सगळ्यांक पूण देवाची भिरांत आमकां ना. देव भिरांत ना कालें ना कालें सगळ्यांक देवाचो मोग आसा. कोणी म्हणना हांव जेजूचो मोग करना देवाचो करता. देव भिरांत ना म्हळ्यार हांव काली इगर्जी भितर रिती वेळार देवा तुजो मोग पूण भायर गेल्लें तर म्हजोच संवसार उलोवचें संवसाराचें खाणा जेवणां ती दुबावाचें बी वीक वोंगचें वय गे आनी पुरा तशें. देव भिरांत ना म्हळ्यार आमी चिंता नेगेटिवली वय गे देव भिरांत म्हळ्यार देवाक भियोवचें. देव मारता देव हेम कोणात घालता देव म्हाका ना तें न्ही. देव भिरांत म्हळ्यार एका रितीन सांगता देवाक तुवें दिवचो मान देवाक दिवचो. आनी देव भिरांत म्हळ्यार हे एक नेगेटीव गी पॉझिटीव गी सांगा म्हाका. हां म्हळ्यार हांव इंग्लिशान विचारलें नकारात्मक गी हें सकारात्मक कशें भिरांत म्हणटा सकारात्मक गी. देव भिरांत कशें सकारात्मक बरें गी देव भिरांत वय आसोनी म्हणटात पूण तूं घालें म्हणटा हें पेद्रून म्हळ्यार जेजून म्हणल्यार बरें तूं का स्नानीक जो इजाया म्हणटात आनी घालें तो तूं घालें म्हणटाय म्हण देव भिरांत म्हणटात न्ही गी म्हण तूं घालें म्हणटाय देव भिरांत बरें गी पाड. हां देव वय भिरांत म्हणलें पाड न्ही गी सायबा तें म्हणचें. हां
कशें बरो म्हण कशें म्हूण सांग. वय बाबा ताल्ल्याक खंयच्या रितीन देव भिरांत म्हळ्यार हां देव भिरांत म्हळ्यार घालें आं इल्लें व्हडल्यान सांग ते ताका मायक दी गो मॅडम. जियोवचे ताका जियोवचे देव भिरांत म्हूण नांव दिचें की वय तें पॉझिटिव्ह की नेगेटिव्ह आं देव भिरांत हां आळे कितले कडेन पवित्र आत्म्याचे देणेंत देव भिरांत पवित्र आत्म्याचे देणे खंयचे पाड आसाय समजले तुमकां जाणवाय गिन्यान बुध गटाय समजोणी भक्त देव भिरांत आनी आत्म्याचे फळ गॅलेशियन्स 5:22 मोग आनंद सोशनिकाय दयाळाय मोवळाय स्वादमान देव भिरांत हे आसा न्ही तांतू सेल्फ तांतू ना इजायल्या समजोणे स्वात्मो इजाया 11 अध्यायांत 2 तावन दिसता देवाचो प्रेरक आत्मो मोजेर म्हळ्यार खंयचो आत्मो तांतू एक्सप्लेन करून घालला समजोणेचो बुद्धीचो 7 न्ही म्हळ्यार आमकां देव भिरांत म्हणलें एक पवित्र आत्म्याचें ते देणे ते वायट जावचें कशें म्हळ्यार वायट म्हळ्यार आमकां ते शब्द आयकतना काले म्हण बघता शब्द आयकतना काले गी हे नकारात्मक म्हण चिंता वय गे न्ही आनी आमकां देव म्हळ्यार एक आमी देवाक भियोन जे म्हणलें ना 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 ते न्ही देव भिरांत म्हळ्यार हे म्हज्या बऱ्या खातीर खंयच्या खातीर म्हज्या बऱ्या खातीर पवित्र आत्म्याचें एक देणे ते म्हाका देणे मेळ्ळें जाल्यार म्हजी जिणी सक्कट कडेन बरी एकतल्याक आसता कळ्ळें तुमकां एका सुलाभ सांगचेलां हां म्हजी जिणी सक्कट कडेन एकतल्याक म्हळ्यार कळ्ळें गे पब्लिकार एक प्रायव्हेटार आनी एकतल्याक न्ही रितीर वेळार सांत गेल्यार सांत न्ही भायर गेल्यार सांत न्ही सांत म्हळ्यार आनी एक सांत आसता बळे ही सांत आयली म्हणटात हां हां वय देवान आमकां भियोंक करता तो आत्मो दिवना आनी हे आत्म्यात पवित्र आत्म्यात रावनूच मेळ्ळेलें देणें एक देव भिरांत म्हळ्यार हें कशें गी म्हळ्यार हें म्हाका एक व्हडलें गिफ्ट देवाचें खंयचें कोता गी खंयचें कित्याक देव भिरांत म्हळ्यार हांव देव असो इतलो मोग करता की हांव बिलकूल ताका दुखोवंक हांव ताका बिलकूल दुखोवंक वचना जाल्यार कोणाक बरें म्हाका बरें की देवा बरें कोणाक बरें देखून आज आमकां काल जालां म्हळ्यार देव भक्त आसा आनी आमी भक्तिवंत म्हणटा कितें देव भिरांत ना म्हळ्यार काले कोता की प्रायव्हेट लायफार कशेंय जाता म्हण कळ्ळें तुमकां आतां हांगा सकट उतरा प्रमाणे उलयतात तेंच च्या पिवंक बसतना अळे गो तुजे पांय कितें सुजला गो हय तुजे गांठी कशे बाग घाल्यात आं वय गे आमचे मदें इतलें सांगो न्ही एक उतार म्हळ्यार तें एक भिंत न्ही गे आं तुजो दोळो कितें सुजला इजो इसारतले असो तिका सांगता वय गी म्हळ्यार कालें कोता गी हांगा एका रितीन म्हणी येता सुलाभ समजो देव भिरांत ताका येवना म्हळ्यार देवाचें आनीक ताका वळोवंक देवाच्या मोगार आनीक देवान कालेंगी करूं बाकी आहा म्हणल्यार बरी उलयता तो आतां म्हळ्यार कशें गे म्हळ्यार म्हजे कडेन कोणी म्हाका तांकां ना म्हळ्यार हांव पातयेना कित्याक सांगा म्हळ्यार तो फोटो उलयता म्हाका तांकां ना म्हळ्यार हांव पातयेना कित्याक फोटो तो नेणारपणान सांगू पुरो पूण हांव पातयेना ते पूण ताका हांव मागीर कालें सांगता वखद कालेंगी म्हण दिता वय गे आं म्हळ्यार पूण हांव पातयेना गाल्याक तो तर म्हाका कोणाची बिरमत ना म्हणून गे कित्याक हांव पातयेना तांकां ना म्हळ्यार जेजून सगळ्यांक एक गूण तुकाय केला देखून तुका कळीत नासतना तूं म्हणटाय देखून तुका आतां वखद दिता देखून हांव पातयेवंक वचना तें ओयगी सायबा तांकां ना गे धर आतां मांद्री घालता न्हिदे म्हणून मांद्री घालता न्हिदे न्ही न्हिदल्यार मांद्री तांकां उठोवन दाव म्हणटा घालची सोड न्ही वय उठ न्ही चल त्या हाका घालें म्हळें 38 वर्सां जावन न्ही जल्मा जावन तो दोगे 38 वर्सां भांगार रुपया आमचे लागीं ना पूण जे कितें म्हजे लागीं आसा तें हांव तुका दिता नाजरेच्या जेजूच्या नांवान हांव तुका सांगता उठ आनी चल वय गी म्हणना थंय बस तुका जेजू बरो करतलो म्हणून उठ आनी चल कित्याक ताणें करण्या विण्या भावार्थ ते कर्ण्यो करेस्पॉंडींग ते कर्ण्यो म्हळ्यार तुजे उतारी ताका मस्त हें जाता काल जाता उतर मेन वय उतर मेन म्हळ्यार कशें देवाचें उतर जिवें क्रियात्मक तें खरें पाजुल्ले 2 दारींचे तालवारी प्रासड
कातरून सर तशेंच आमी तेंत वापरलें जाल्यार आमचे लागीं खली तालवार आसा देवाची उतार म्हळी तालवार तेंत आनी एक सैतानाची तालवार एक हाडूंक जाता खंयची म्हाका तांकां ना आं म्हाका प्रायज जाली म्हाका तकली पडटा म्हाका पँकार्ड जोवकू म्हाका दिसना म्हाका नीर पडना आं म्हजे व्हडली मायकी हाडलें तें कालें हाडलें वय व्हडली मायक हाडलें पुरा जेजून काडलां हांगा कालें भांगार न्ही तिजें जेजून काडलां म्हळ्यार तेंय वचनाकात का म्हजे व्हडली मायची व्हडली भांगाराची सरपळी हाडली तुवें काडल्या की जेजू म्हण काडलां म्हळ्यार तें पुरा वायट हाडलें पुरा हरी एकल्यांचें कित्याक जेजू केरळा आमी एकवटले हांव आमचो जल्म नव्यान हां कालें जाला नव्यान जाला डिस्कनेक्ट जाला पोरने आदलें सगळें गेलें सक्कड नवें जालां कित्याक सासणाक कारण सासणाक बाळटले आनी जियेतल्या देवाच्या उतरां मारिफत आमकां नवो जल्म मेळ्ळा वय आं सॉरी पुनर्जल्म मेळ्ळा म्हळ्यार वय वय करेक्ट 1 Peter 1:23 म्हणटा न्ही नवो पुनर्जल्म मेळ्ळा निकोदेमाक म्हळें आनी हांगा जॉन 1:17 गी काले म्हणटा आपणाक स्विकार केल्ल्या सोमे दिसता 1:12 दिसता म्हणजे आपल्या नांवाचेर विश्वास दवरतेल्यांक देवाची भुरगीं जावचे हक्क मेळ्ळें 3 जल्माली न्ही रक्ता मासोरी बगार वा मनशाच्या सायबीक ओडणे वरवीं बगार वरवीं म्हळ्यार आमी नॅचुरली कशें जल्माले हांव तें पुरा लेखाक आतां ना देखून बापायक शुगर आहले म्हाका आयला म्हळ्यार अर्थ आसा बापायक BP आहली बापायक आहली आनी तुका नासतना खंय वता ते देवाचे उतार न्ही कोणाचे उतार न्ही देखून तशें म्हणटाना देवाचे व्हड उपकार म्हणनाकात आतां जेजूच्या गायनी गुण जाल्यार म्हळ्यार देवाचे व्हड उपकार देखून हें पुरा खंयचेय आमकां दिसना न्ही खंयचेय दिसना आतां कशें फोट्यान आरसो काडून पळयल्यार बापायचें ते मुखार म्हण दिसता म्हाका म्हणनात गे ओ बापाय बरीत दिसता म्हण देवा बरी दिसता म्हण म्हळां कोणें म्हणी देखून हाका प्रूफ देवाचे उतार देवा सोबत जाल्यार देव तुज्या बरी दिसतलो म्हणोगात तुजें नाक लंब आसा आनी घालें डट्ट मिशो आतां देव तसोच आहलो म्हण गे तसो अर्थ न्ही म्हळ्यार आतां आमी जल्माले हे मनशात हांव न्ही गे आत्म्यांत आमी कोणा बरी आसा कोणा हें घर मात हें बिडार कोणाक आत्म्याक वस्ती करूंक आनी पुरा कंट्रोल हें काय मनान आतां आमी कालें चेंज करना साव आत्मो चेंज करूंक ना कुडीन चेंज करूंक जायना जाय जे हांगा चेंज जाल्ले कुडले काल जालें बदल्लें पुरा चेंज जालें पूण हें प्रोसेस कितल्या दिसांचें लायफ लॉंग प्रोसेस लायफ लॉंग ओगी कंटिन्यू हाका हें ना रेस्ट ना हाका रेस्ट जाल्ले कुठले तो अरेस्ट करता तुका कोण तो रेडी आहा ताणें म्हणचें न्ही रेस्ट ताकाच म्हळें न्ही आमी एकलो वेता लागलो देंवसार वेता आनी पोद बरपे म्हणटा बारी मल्ला मल्ला पातेरो म्हळ्यार बारी व्हडलें उलयता न्ही उतारांनी तितलें उलयतना ताका वचचें पडटा न्ही वता पूण उपरांत तो येता आनी हांगा येतना काल जालां बरें जाण मोबार कालें केलां फिनायल आनी घालन जाण नितळ दवरलां कालें करता तेळा तो ते पळोवन मागीर फाटी वयचे दिसता ताणें आनी 7 जाणां हाडूंक वय मो ते तुका बरें करता तें वय मो मागीर वयचें मो येवन पळयता नितळ आतां म्हळ्यार आतां हाका शिकेचें बूद म्हणून म्हळ्यार आतां आनी कितलें स्ट्रॉंग आदले बडी बारीक कोट करतलो न्ही वो पेद्रूचे पयले पत्र खंय आनी इजाया खंय आतां पळोवना आनी 7 जाणांक आनी थंय बरयलां आतां तुजी परिस्थिती पयलें आसल्याचे की फास्ट जातली म्हूण पळय गी पयलें आसल्याचे की फास्ट म्हळ्यार काल जालें हांगा उतार आज बरें करून सांगलें मागीर तातूंत कामूच करूं नाय तुवें भायर गेल्लेंत ताकाय समाधान जावचें बरी ताका ताज्या कडेन उलोवचें तुका समाधान जावचें बरी उतार कालें म्हण गोत्ता जाल्यार तें पुरो तें सायबा समर रिसोर्टान गेटी भितर मुसे मात हांगा ना खंय ना बस्सर वाटेर
बायले गाडे तें बरोबर उलोवंक ना बायले गाडे तशें उलयल्यार सोडीत जाल्या ती म्हाका न्ही एक उदाहरण म्हणचे वय गे आनी भुरग्यां मुखार परत तें उलयल्यार मागीर म्हाका हो बापय तूं न्ही म्हणटी जाल्यार हो म्हजो बापय न्ही म्हणून म्हजें मातसो तुमकां आत्मान सोसूंक दोगदोणी बघूंक सारकी गडपांक तुमचेर आड उलयता तें आयकोंक मेळ्ळा जाल्यार कितले बागी संतोश आनी कित्याक सरकारांत सरकाराज मागीर न्ही जेजू म्हणटा म्हळ्यार हांव काल्याक एका उठतांगे म्हळ्यार पुरा आमी काल्यांगी संवसारी रितीन मुखार मुखार गेल्यार आमी थंय मोदें सोण सोडटा आमी यात्रा सिस्टमार मुखार वसाचे सरकारान तुमकां येतेच प्रतिफळ तयार आसा जेजू म्हणटा तें सोदून थंय वचनाकात हांगा वचनाकात कित्याक तें तुमच्या मोदेंत आसा मोदेंत म्हळ्यार जेजूच सरकाराज कोण ते दाडो तो तांचें मोदें आसलो की ना तुमच्या मोदेंत आसा म्हण सीदा जेजू सांगना इल्लें तुमी होमवर्क करा म्हण सांगतना जेजू खंय आसलो तें उतर सांगतना जेजू खंय आसलो हा तांच्या मोदें देखून म्हणटा तो सरकार तुमच्या मोदेंत आसा वय गे म्हळ्यार हांव तूं म्हण म्हळ्यार सीदा सांगना तो मागीर काले म्हणटा आतां आमी काले म्हणटा आमचे भितर आसा तो क्रिस्तस आ आमच्या महिमेचो बरोवसो तर सर्गींचें राज खंय आसा आमचे भितरच आसा जेजूच सर्गींचें राज जाल्यार आमचे भितर आनी तें कशें आमी आतां एक्टीव करनासा एन्जॉय करनासा देवाच्या उतरां मुखार वय गे आं कोणा मुखार शब्द मनीस जालो जेजू म्हळ्यार उतार आसलें तर मनीस जावन आयिल्लो न्ही गे आतां आमी उतरांक मान दितना कोणाक दिता शब्द मनीस जाल्लो न्ही गे उतरांक मान दिवचें म्हळ्यार कोणाक मान दिवचें उतरांत जियोवचें म्हळ्यार कोणा सांगाता जियोवचें उतार खावचें म्हळ्यार कोणाक खावचें जेजू काले म्हणटा हांवचो जिवीत असो उंडे मस्तू रितीचें काव्य तुमी जिवीत असो उंडो खंयचो जेजू म्हणलो तें ताचे उतार वा भक्तीन आनी काले भावार्थान सवलो येवकारीस न्ही गे आं पळोवंक उंडो दिसता न्ही गे पूण तें जेजूचें मांस म्हणून भावार्थान तूं सेवताय जाल्यार तुका कित्याक आमी दिसचें पाती येवचें न्ही गे दिसता कालें उंडो भावार्थांत जेजूचेंत मांस हें म्हज्या उडासा करा म्हळ्यार हें तुमी येवकारीस भेटयतना तुमकां भोगाजे गे हांवें तुमचे खातीर कितें केलां म्हज्या उडासा करा आं आनी आं निमाणा आनी तो जिवो करा म्हणजे ते तुमचो भावार्थ वय गे आं आनी तुमी एकामेका खातीर कालें जाय येवकारीस वय गे खावनूच रावन आमी आनी एकल्याक कालें करीचे खावेचे की नाका दिजे की नाका आमी हेरांक आमी दिवंक आसा हांवें तुमचो मोग केल्ले बरी पोरण्या चल्ल्याचें कशें तुजो मोग करताय तसो तुज्या आं नवे चल्ल्याचें कशें हांवें तुमचो मोग केल्ले बरी तुमी एकामेकाचो जेजून कालें व्हडल्या कदेलार बसून म्हळें गे आळे रे तें कर हें कर म्हळें गे वा ताणें पांय धुले आं सेवा कालें तुमी म्हाका मेस्त्री आनी सोमी म्हणटा तें वय तुमी सांगचें सोमा तें हांव निजाय गे हांव मेस्त्री आनी सोमी जर तुमच्या मेस्त्रीन आनी सोमियान तुमचे पांय धुले जाल्यार तुमी एकामेकाचे पांय दुया म्हळ्यार हांगा आज कोणाक कितें दुयचें म्हणना आमी आतां दर्यो हांगा आसा म्हण सगळ्यांक आपयनाकात सुला भायर जाता म्हण उदक हेंचेला उंडून म्हणून पांय दिवचें म्हळ्यार हें अशें ताका एक पांय सडा तूं मेळो जावचो जागो न्ही गे तातूंत थोडे पटी पुरा गुड्डोन येतलें आमी मनशान हागल्लें गोरवांचें म्हळ्यार थंय वाटेर पुरा घालतले हागोन वय गे कितले पटी माय म्हणटले अळे गू गुड्डोन आयल्यार घाण येता म्हण पळयतना पांय उखलून पळयतना वय आज ती परिस्थिती नातले गे तुमी कितले जाणां गुड्डेला पळया पांय पळया हांकां कोणाक म्हज्या उतरांचेर पातयणी ना पांय पळया म्हळ्यार एकलेय सुकोनी पळयना पयलें गुड्डोन हांगे आमी म्हळ्यार एका रितीन सांगचें जाल्यार पांय धुले म्हळ्यार सड्ड मेळो जावचो जागो ताणें धुले म्हळ्यार आमकां ताणें तें एक ल्हान तो तितलो जालो दुसरें आतां धुले म्हळ्यार मेन कालेंगे म्हळ्यार आमकां ताज्या उतरांत ताणें उतरांत धुलें वा ताच्या रक्तांत धुलें म्हळ्यार जेजून आमकां नितळ केल्ले शिवाय कोणेय नितळ जावंक ताका पेद्रो कालें म्हणटा जेजू हांव तुका धुयना जाल्यार तूं एका सर म्हजें सांगाता कालें आसो ना हांव तुका धुयना जाल्यार जायना जेजून धुल्ले शिवाय कोणेय नितळ जावंक आज मनीस कालें करता ताच्याच प्रयत्नान नितळ जावंक पळयता
ते न्ही शॅम्पू आनी काले तें घालून न्ही हांव म्हणटा ताज्या बऱ्या करण्या वरवीं वय गी नितळ जावंक जाता की नितळ जावंक जेजू विणे ना जेजू विणे जायना म्हळ्यार आमी आनी एकल्यांचे सांगचे जाल्यार जेजूक सतमानी नातलेल्यांचे काले म्हणयत म्हळ्यार आमी आमचेच प्रयत्नांत काले सूख केल्यार ताजे खातीर परिहार दिवन म्हणी त्या सुखींक बोगसाणे मेळच्या खातीर आमी काले म्हणी करता म्हण जाताय नितळ जावंक जाताय कोणा वरवीं जावचें जेजू वरवीं मात ताच्या अमोलीक रक्ता वरवीं मात तें सादें दुसरें आनी तूं वाटेन जायना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 देखून उतरा वरवीं मात देखून पत्तून गावया वेळा काळा पूर्वी शब्द उबे रावया हां वेळा काळा पूर्वी शब्द आसलो शब्द देवा सोवे आसलो शब्द देव जावन आसलो शब्द मनीस जालो वेळा काळा पूर्वी शब्द आसलो शब्द देवा सोवे आसलो शब्द देव जावन आसलो शब्द मनीस जालो जेजो 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 कितलो तो मोग तुका मोजो जेजो 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 तुझे वरवीं जालो बाचाव जेजो 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 कितलो तो मोग तुका मोजो जेजो 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 तुझे वरवीं जाल बाचाव जेजो सुरविलो आदाव देवाक अविधेय जालो देवाक अविधेय जावन तो पातकांत पडलो पातकांत पडोन तो आत्म्यांत मेलो मनशाकुळ मोरूंक तो कारण जालो सुरविलो आदाव देवाक अविधेय जालो देवाक अविधेय जावन तो पातकांत पडलो पातकांत पडोन तो आत्म्यांत मेलो मनशाकुळ मोरूंक तो कारण जालो जेजो 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 कितलो तो मोग तुका मोजो जेजो 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 तुझे वरवीं जालो बाचाव जेजो 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 कितलो तो मोग तुका मोजो जेजो 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 तुझे वरवीं जाल बाचाव जेजो मोरये मायेन शब्द स्वीकार केलो पवित्र आत्म्या वरवीं तो मनीस जालो मरणांत हांव जिविताक व्हरून पावोसो खऱ्या देवाची बरी खबर जालो मोरये मायेन शब्द स्वीकार केलो पवित्र आत्म्या वरवीं तो मनीस जालो मरणांत हांव जिविताक व्हरून पावोसो खऱ्या देवाची बरी खबर जालो जेजो 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 कितलो तो मोग तुका मोजो जेजो 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 तुझे वरवीं जालो बाचाव जेजो 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 कितलो तो मोग तुका जेजो 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 तुझे वरवीं जालो बाचाव जेजो देवान संवसाराचो असोय मोग केलो आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो ताका सतमान थेल्या हरी एकल्याचो सोमी सोडवणदार देव तो जालो देवान संवसाराचो असोय मोग केलो आपल्या एकल्याच पुताक दिलो ताका सतमान थेल्या हरी एकल्याचो सोमी सोडवणदार देव तो जालो जेजो जेजो कम ऑन हय कितलो तो मोग तुका मोजो जेजो 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 तुझे वरवीं जालो हय जेजो 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 कितलो तो मोग तुका मोजो जेजो
जेजू 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 तुझे वरवीं जालो बाचाव जेजू 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 कितलो तो मोग तुका मोजो जेजू 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 तुझे वरवीं जालो बाचाव जेजू तुझे वरवीं जालो बाचाव जेजू तुझे वरवीं जालो बाचाव जेजू. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 अर्गान जेजू, भोगलाप जेजू, स्तुति जेजू, आराधन जेजू, वंदन जेजू, महिमा जेजू. Hallelujah. 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 बसूया. कोणावरी बचाव जाले हांव जेजू म्हणलो एकलो नातुलो जाल्यार सगळी आमकोणाक वय गी कोण न्ही उलोवंक ना सगळी आमकोणाक त्या हेमकोंडात हांव ताणें आमकां निवारला कोणें जेजू म्हणल्यार एकल्यान सर्गीन सवय भाव सांडून मोनी जावन ह्या संवसाराक येवन गोरवांच्या खावणे ताका न्हिदयलो मोरयेन झुजेन छत्रान ताका जागोन वतलो म्हणला रातोराती ताका घेवन झुजे आनी मोरयेक धांवचें पडलें वय गी एजिप्ता पळोवन धांवली परतून थंय नावन पाटी आयली आनी परतून थंय हेरोदीच्या बियान आनी कितें म्हणून वय गे जीव काडच्यार आसली पूण देवान ताचो दीस येता पर्यंत ताका कांयच बादाक जायनासलो वय गे देखून जेजू म्हणटा म्हजी वेळ घडी येदोळो येवना मरणाक तो बी येतलो म्हणनी वय गे देखून थोडे फावटी तो लोकांच्या मदल्यान इल्लेशें सुकोवन म्हणल्या बरी वेतलो ताका जिवेशी मारून सोदतना म्हळ्यार ताजे वेळ येजे न्ही म्हजी घडी येदोळी येवंक ना आ वय जाय तोच तूं म्हणटलो देखून ताणें पेद्रोन म्हणलें न्ही हें तुका घडना जावं हें तुका घडनातलें जाल्यार आमी पुरा पडोन आसता आमी पुरा जेजू घडोना जाल्यार आमी पडोन आसता वय गी आमी आतां उठल्या कित्याक म्हळ्यार जेजू तशें घडिल्ल्या वरवीं वा ताणें ताजें थंय तशें घडोवंक सोडिल्ल्या वरवीं देखून जेजून कितेंय आमकां अनुभव जायचे जाल्यार आमचे 5 इंद्रिया म्हजी जाणवाय म्हजें शिकप म्हाका कितें कळटा तें काडून हांवें देवा मुखार जायना खंयचें देवा मुखार काम करता एकच वस्तू खंयची ती आतां कोणा कडेन पुरा पर्स आसा पळय पर्स पॉकेट पर्स म्हाका नाका भिये नाका पर्स आसा गे पर्स म्हळ्यार कळना गे खंयच्या भाशेन म्हणा पॉकेट आनी घाले म्हणटात हां वॉज गुड तातूंत खंयची पुरा करन्सी आहा न्ही पळय थोडी दवरतात न्ही दुसऱ्या दिसा कंट्रीची पुरा थोडी काडूंकूच बी येतात थोडी बाग घाली परतून इट्ट बसली वो खंय ही सारीच जाल्या मागीर खंयची पुरा आसा पळय न्ही तें तूं म्हणटाय उरलें पळय न्ही थोड्या फावटी आसता थोड्याची वय गे न्हवऱ्यान हाडिल्ली म्हळ्यार भायर गांवसान येताना वा पुतान धुवेन धाडिल्ली सुनेन दिल्ली हां पळय त्या तिजी धूव बायल्या गांवांत आहा न्ही पिटराची बायल ती पिटराची सासू माहिती हां ओके ये पळय काय आसा गे धुवेन धाडिल्लें न्ही काल इंडियाचे करन्सी कांय ना गे दुसरी कोणा डोनाल्ड खंयचे वय दाखय न्ही खंयची पुरा काली पुरा इंडियाची मातर गे पळय तुजे कडेन हे इंडियाचे 50 रुपये ओके आनी थोड्या कडेन आसता न्ही तुजे कडेन ना रोशना कडेन ना म्हाका नाका सायबा हाडू ना आसा गे आं कळ्ळें आं दुबयचे वय मास्काताचे रियाल जपानाचे येन अमेरिकाचे डॉलर आं आसा खंय आं अयो शे तुका 5 मिनटां दिता घरा वचून येता गी आं आसा गाडी आनी रेडी आहा तूं हाडटाय आनी कोणा कडेन हांगा कोणा कडेन दाखोवंक कांय ना गे एकले कडेन ना तुमचे कडेन इंडियन रुपी मात्र आं इस्रायलाचे तिचे कडेन आसा म्हणलें कळ्ळें आसात गे दुसरे तिचे कडेन वय जालें आनी ह्या भावान म्हणलें रोशनांत
दोघांकडे ते कसे होय फाल्यां ओके होय आता तुमचे कडेन एक दोघांकडे मात दुसऱ्या कंट्रीचे काले आसा करन्सी न्ही गे आनी उरल्या हिलरी बाबा कडेन काय आगी इंडियाची सोडून दुसरी काय करन्सी आगी तर ही इंडियाची न्ही गे थोड्या तेंपा पयले आमी हांव आनी एक फावट गेल्ले वयल्या गांवांक कितले गे त्या हाजे अण्णा आयले हांगा येवन मागीर हें केल्लें काले म्हळ्यार आमकां म्हळ्यार गिफ्ट म्हण दिल्ले ते दुसरे समजलें हां खंयचे गांवचे म्हणून न्ही आमी मस्कत दुबय आनी कुवेट मस्कताचे रियाल दुबयचे खंयचे सेम न्ही दिनार होय दिनार आनी कुवेटचे दिराम दिनार होय ते आसले मागीर हांगा खंय कांकनाडी एक गडे ते एक आसले पळय गे प्रायवंत मनीस आसता ते तो कोस्ता दिता. कोस्ता होय, हॉटेला लागीं होय, एक ते लागीं आसा. एक्सचेंज आसले तो चेंज करून दिता मस्कताचे रियाल होय हय तें जालें मो आतां हे खंयची करन्सी देवाच्या राजान चलना देवाच्या राजान खंयची करन्सी चलता मस्त पुढे अळे फेथ इज द करन्सी ऑफ हेवन हांव हें काल्याक विचारलें म्हळ्यार आमचे कडेन देवा लागीं येतना ही खंयची करन्सी चलना कळ्ळें गे फेथ इज द करन्सी ऑफ हेवन सर्गींच्या राजाची करन्सी फेथ तुजे दिनारीनी रियालीनी येन्नी डॉलरनी आनी कालीनी होय गे ही फेथ म्हणली करन्सी तुजे कडेन आसल्यार त्या करन्सींत सगळ्या कंट्रीची करन्सी तुज्या हातान हाडूंक जाता कित्याक जेजू क्रिस्ताचे उदारपण तुमी जाणा तो ग्रेस्त तरी आमचे पासो दुर्बळो कित्याक ताच्या दुर्बळकाये वरवीं आमकां ग्रेस्त करच्याक 2 कोरिंथियन्स 8:9 आनी फिलिपी 4:19 घाले म्हणटा आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्त ते असलेल्या धराळ संपत्ती वरवीं आमचो देव सोर आमच्या गरजांनी उदारपणी पावल्या आतां तुजे कडेन कांय नातल्या वेळार तूं ना म्हणून मांडो करपी की वा उतार सांगून आर्गां दिताय उतार सांगून आर्गां दिल्यार तूं मस्कतांत जाल्यार ते रियल येतले इंडियन जाल्यार रुपीस येतले सॉरी येतले न्ही आयल्यात वय की न्ही खंडीत म्हळ्यार ही फेथ म्हणली करन्सी वापरन खंयच्या कंट्रीचे कालें जाय तें तुका आडयत वय गी म्हळ्यार हांगा चलची करन्सी एक मात्र खंयची करन्सी फेथ म्हणली करन्सी मात्र आमी ती फेथ म्हणली करन्सी ती करन्सी आमची चड आनी चड करूंक हांगा आयल्या ती संवसाराक दिसना ही करन्सी कोणी सोर नवरूंक की तिणें म्हणल्यार बरी काबाटान गट्ट बीग घालून आयल्या खंय ही वय सोमा म्हळ्यार खंय जावं घरा गेल्लो मागीर कांय गाडीत जाल्यार वय तो खंय गेला थंय तो हांगा ताज्या घरा गेला आतां फेथ म्हणली करन्सी काल जाता ती कोणेय काडूंक जायना ती तुजे कडेन करोड मिलियन कितले हायेस्ट नंबर सांगा तितले आसा जाल्यार कोणें सोरूंक जाता सैतानाकी सोरूंक जायना ती मनशांकी जायना हीच करन्सी सोरयत सोरुल्लें आसा सोरतात आज आमी हांगा आल्यार थोड्यांक म्हण इल्लें बें आसतलें काबाटा बी घालांगी नांगी म्हण इल्लें म्हणी आसतलें न्ही गे हांगा आल्ल्यांकी थोड्यांक आसतलें म्हळ्यार ती सोरयत तुजो भावार्थ तुका बें दिसता कोणी सोरयत गे म्हणून ती पूण हायेस्ट मोल आदी करन्सी खंयची फेथ हायेस्ट मोल बांदूंक जायना देखून हांवें म्हळें न्ही ते कितले नंबर म्हाका हांव सांगना म्हूण तितली मोल आदी करन्सी कोणेय सोरूंक जायना देखून जेजून म्हणलें सोर येता म्हळ्यार तो येता कालें सोरूंक देखून ही मोलादी करन्सी तो सोरता पयलें कालें हांवें म्हळें भांगार रुपये न्ही देवाचे उतार सोरता वय गे देवाचे उतारच न्ही आमची फेथ तांतू आमची करन्सी आसा वय गे देवाचे उतार आतां जेजूच्या गळ्यांनी हांव गूण जालां ती करन्सी वापरल्यार तुका कितले उरले तुजे म्हयन्याक मस्त उरले करन्सीची गरजी ना एका लेखार दुसरें तांतू कितले तुवें घोडले म्हळ्यार तुजें उरले न्ही तें म्हळ्यार एका रितीन वय गी हां आनी उरल्यांक कितलें तुवें उरोवंक शिकयलें काल फकत फेथ म्हणली करन्सी वापरन ही न्ही इंडियन रुपी वा मस्कताचे रियल न्ही वय गी देखून ही करन्सी कोणाकी दिसना दिसता की जेजूनी फेथ म्हणली करन्सी वापरन 5 उंडे आनी 2 माशल्यान कितले जाणां वाडले लोकां आनी कितली जाली उरली 12 जाली वय गी खंयची करन्सी वापरली
जस्ट दोन काले करचे फिलिपा बरी हे पावचे ना इतले जाणां खंय पुरो म्हळ्यार वय गे ताणें फॅक्ट उलयलो जेजू काले उलयलो आनी काले म्हळें ताणें वगत रावूं ना अर्गां दिली जेजू क्रिस्त थंय म्हाका आसलेल्या दडाळ संपत्तीवर सर म्हज्या गरजांनी उदारपणी पावल्या बापा हांव तुका अर्गां दिता थंय जेजूनी काले गेलें बापा तूं केरळाय म्हाका आयकताय म्हण म्हाका कळीत आसा जाल्यार हांगा आसलेल्यांनी तुका माई मावा सतमांचे काले म्हणटा जेजू खातीर हांव मागोन आसा तूं केरळाय म्हजें आयकताय म्हण म्हाका गोत्ता अर्गां दिलीं थंय घाल जालें देखून आमी अर्गां दिवचे त्या खातीर आमी दिल्लीं अर्गां खंय वचनात तूं म्हणून पुरो हांव वडोलता अर्गां दिता कांय मासली पडो नांगा म्हणून ती पडल्यात तुका केरळ गरज आहा पळय तेरळा थंय दिता तशेंच जाल्लें पळय गी जेजू काले म्हणटा व्हडल्यान म्हणालो आनी ताचे पयलीं अर्गां दिलीं तर म्हणटा जेजू तूं केरळाय म्हजें आयकताय म्हण म्हाका जो हंसो इकरा जेन्ना आसा वय गे मागीर तो ताच्या अर्गां दिल्ल्या उपरांत म्हणटा लाजरा भितर वच लाजरा भितर वच हांव भायर येता न्ही थोडीं वगोत्तात म्हळ्यार थोड्यांनी आनी कितें चिंता लाजरा भितर वच म्हणलें म्हण जेजून लाजरा भितर वच म्हणलें न्ही थोडीं वगोत्तात लाजरा काले लाजरा लाजरा किन्नी गोळी काले म्हणटात न्ही थंय भायर येत म्हणटात मो न्ही म्हळ्यार सांगूंक जायना थोडे वेळ बायबल चेंज आसता न्ही तुमच्या बायबलान ना गे म्हाका तूं आयकताय तूं केरळाय म्हाका आयकताय म्हणा हो जाणा जाल्यार हांगा आसलेल्या लोकांनी तांकां एक मेथड शिकयचें न्ही हांवें देखून तो ताजो पूत म्हणलें तें हें लिपोवन दवरता वय गे म्हळ्यार एका रितीन आमकां शिकयचें न्ही ताणें आमी कशें मागचें म्हण आमकां कळो न्ही म्हणल्यार तूं तें मेळ्ळें दिसता लाजराचें वास इल्लें मायक गाणें मायक कोणी कांय वाचतना उतना रप्पा मायक दिल्यार थोडी मायक घट्ट धरून रावल्यान थंय बापा तूं म्हाका आयकताय देखून हांव तुजो उपकार मानता बापा तूं म्हाका आयकताय सदांच जाल्यार तूं म्हाका आयकताय सदांच जाल्यार तूं म्हाका आयकताय त्या प्रमाणे हांव जाणा पूण तुवें म्हाका धाडलाय म्हणून हांगा भोंवती उबो आसलेल्या लोकांक सदमानचे खातीर हांव अशें उलयतां कशें उलयता अशें मागीर काले म्हणलें इतले म्हणटास व्हडल्या चाल्यान लाजरा बैरये म्हणून ताणें म्हणल्यार उतार उलयनासतना कांय थंय वय गे उतार आमी उलोवंकूच आसा जेजू देव पुरो करता केल्लें उतरान बरयलां तें उतार आमी तोंडांत ते करेक्ट मॉडल आमकां शिकोवंक मागणें म्हणटना अर्गां मागणें म्हणाजे मागणें म्हणटना तोंडांत उसारीजे हें पुरो शिकोवंक जेजून मॉडेल थंयसर उंडे वायन घेवन तशेंच म्हणलें न्ही ताणें 5 उंडे की 5 मासल्यो 2 मासल्यो आनी एक गडे 7 उंडे गे 7 उंडे 5 मासल्यो 4000 7 उंडे मासले कितले अर्दो किलो न्ही हांगा 5 उंडे 2 मासल्यो 5000 लोकांनी 12 जाली भरली थंय आनी एक केल्ले न्ही 4000 थंय ना नंबर सोडून या थंय 5 उंडे न्ही 7 उंडे वय न्ही मासल्यो आनी उंडे कितले घेतले म्हळ्यार 7 उंडे की मॅडम 7 उंडे मासल्यो 2 म्हणतो ओके कितें जावन दी पूण अर्गां दिलें थंय जाल्लें कालें मागीर थंय पूण आमचे फॅक्ट कालें उलयलें आमी इतल्या जाणांक हांगा एकल्या कडेन आसात कालें 5 पूण इतल्या जाणांक हें फॅक्ट आमी उलोवचें वय गे आतां आमी कशें उलोवंक शिकाचे तुमी बसा हांगा जायतलें आसा अर्गां दिवया देवाक वय गे आमी 100 जाणांक जेवणाक आपोवन 150 कॅटरिंग सांगता म्हळ्यार बे आमकां म्हळ्यार उणें सांगा म्हणना हांव उणें न्ही म्हळ्यार आमचें भावार्थ कसो वताय आमचो भावार्थ कसो सांगतना इल्लें चड सांगचें वय काले साहेब इतलें आसोन 2 जाणां उपाशी गेली म्हण तें आयकून आसलें अर्गां दिवन
आणि 1000 जण आयल्या रे हांगा वाडी येता म्हणले त्या समजले वय की जेजून शिकयलां कालें कालें करीचें म्हणून पूण आमी प्रॅक्टिकली करूंक वा तशें म्हणून परीक्षा करूंक न्ही उडा जोरा हांगा 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 पळया चायेक इल्लो वेळा राव न्ही हांगा पळया कालें म्हणटा म्हळ्यार न्ही टेस्ट करूंक करचें न्ही टेस्ट म्हळ्यार कळलें गे जेजून पळय आमी इल्लें बेश्टें उणें सांगया मागीर तें तुजें कुतांत्र वय गे तशें न्ही टेस्ट करूंक न्ही वयताना उडी मार म्हणल्यार बरी टेस्ट करूंक न्ही पूण एक जालें म्हणी आमी कालें करता शे उडें गल गलताना तें उजो उजो पेटया आं आनी कसो तांदूळ न्ही जाल्यार धोव म्हणी घाला वगी उकट वय गे कल गडबिडी कली गडबिडी थंय वायन उणो पडलो मोरी कोणा मोरये गोताले कोण करेक्ट पर्सन म्हण काले म्हणो सोमा करूंक गडबडली गी तो कितें सांगता तें वेळ एक येवना आनी की वडना तो कितें सांगता तें तुमी तितले म्हणल्या उपरांत वेळ म्हजो आनी की जाल्यारय मोरी म्हणटा हे तर ताका सोडा आनी कोणा धरया म्हण तो कितें सांगता देखून आमकां देवान कितें सांगलां तें फायनल वय गे आमी ताणें अशें म्हणलां ती अशें म्हणटली आमची व्हडली माय अशी म्हणटली आप तशें म्हणटलो वा ताणें अशें म्हळां तें न्ही जेजून कितें म्हळां जेजून वा जेजून कितें केलां ताच्या विशयान कितें बरोवन घालां तें मात्र बाळोवचें लुकासो हां कितें बाबा थोड्यान म्हणटात मरियेचे पूत जेजू जेजून सुद्धा कमांडमेंट्स दिल्ले तांतूं म्हणटा आवय पळय मान दी म्हणून देखून मरी आवय जावन आहले देखून जेजून मान दिवंकूच आसा आनी त्या पासून ताणें मान दिवन तशें केलां म्हणून वय ताणें मानय दिलो वय आवय मान दिलो आवय पळय मान दिवन सांगून ताणें शिकयलें वय वय जालें गी मागीर थोडे म्हणटात थंय कोण म्हजी आवय कोण म्हजे थंय मान दिवना म्हणटात मान दिवना न्ही तिणें आवयक चड मान दिलो कित्याक तिणें म्हाका पानो गावयलो म्हणून तिका फुलां घालनाकात तुमी तिणें उतार पाडले म्हणलें पळया तुमी आमी थोडे बडी काले म्हणटात ताणी काले म्हणलें तुका पानो दिल्ली आवय कितली बागी खाली पानो दिल्ली म्हण ते न्ही सायबिणी मेन काले तिणें उतार पाडलें त्या खातीर ताणें जेजून तिका ल्हान करून हांव ऊस उबारलें तिजो मेन विशय पानो गावयल्ली न्ही उतार पाडलें पळय आं आनी एक कडेन भायर रावलें तुका मेळा जाय कोण म्हजी आवय कोण म्हजे भाव हांगा आसात कोण सर्गी आसा म्हज्या बापाची खुशी करता तोच म्हजो हांगा म्हळ्यार ते शिकोवन आयकतले वय गे आं तें करीजे तुमी मरियन सक्कड सांगती जगोवन दवरलो म्हणून आसा आं तें साहित्य सांगता तिका समजोनात आतां भयणीन सांगल्या बरी 5 वर्सां पयलीं म्हाका कांय वय गे आतां आळे पुरो समजला त्या वेळा पुतूच सांगता तिका कितें वखतलें कोण ना हांव चिंता चडावत पुतूच सांगतलो म्हळ्यार तो रिती दिवन खंयच्या खंयच्या गांवांक वता तिजो पूत आनी एक पूत हांगा आयला आतां हां पूण हर एकाक देवाच्या उतरांची जाप दिताना काले म्हणटा हांव तिका कशें बगतलें कोण ना न्ही गे म्हाका कितें बगता आनी हो उतार कितें सांगता म्हाका ताळ पडना म्हाका सोड न्ही गे म्हाका गोतूना तुमी काले उलयताले म्हणून तें कितें आसूं न्ही पूण आतां तेंत आतां उडास त्या म्हळ्यार तुवें काण उडो नाय कोण ना जागोवन दवरल्यो आतां एक एक तुज्या उपकाराक आतां बगते हांव पुतान त्या दीस सांगलें हेंत सोमा ताणें सांगलें त्या दीस कालें गी खंयी वचना वय गे उतार तें खंयी वचना कित्याक अंतराळांनी भुमी सरतली म्हजी उतरां सरनात म्हजी चिन्ना तुमची चिन्ना म्हजो वाटो कशें अंतराळांनी भुमी मदें अंतर आसा तशें म्हज्या चिंतना आनी तुमच्या चिन्ना मदें म्हज्या वाटा आनी तुमच्या वाटा मदें म्हळ्यार आमी आमचें फॅक्ट चिंता पळय तें आनी देवाच्या उतरांत कितें बरयलां ताका तितलो अंतर आसा देवाच्या उतरांत कितें बरयलां आनी आमचो फॅक्ट आतां ताच्या गायनी गुण जाल्या आनी म्हाका हांगा कालेंगी पिडा दिसता हांव आतां तेंत काणूचे जाल्यार फॅक्टाचे जाल्यार तातूंत हांव बुडोवन वता वय गे तें पुरो ताका मरोन उतरांत अशें बरयलां न्ही तर हांव गुण जालां हांगा कितेंय दिसूं न्ही म्हाका वय गे हां टेस्ट न्ही हें फेथ टेस्ट केन्ना जाता हांव अशें बरयल्यार पूण म्हाका हांगा पिडा आसा न्ही तें टेस्ट वय गे तें तुजें उतार बागलेक दवरून देवाचें म्हाका हांगा कितें बगता तेंत हांव उखलून दवरतना ते वेळार काल जाल्यार टेस्ट केल्लें बरें हांवें कोणाक देवाक परीक्षा केल्ले बरी ना सोम्या जाल्लें जाल्यार आतां म्हाका दिसाचें न्ही गे वय गे जालां तें तुका दोळ्यांक कालें दिसता समस्या दिसता तूं पातयताय खंयचें
देखून सांग हांगा लूक 4:18 काले सॉरी 2 कोरिंथियन्स 4:18 आणि सांग पाऊल काले म्हणटा 2 कोरिंथियन्स 4:18 घालया म्हळ्यार तांतू परतून आमकां इल्लें समजून येवं म्हणून सांग पाऊल परतून सोडून सांगता कितें हेब्रेव घरां बरयलें 11 आनी 1 आसा हिब्रू 11:1 सांगलें हांगा सांग पाऊल सोडून सांगता म्हणल्यार बरी कालें 2 कोरिंथियन्स 4:18 कालें म्हणटा आं आं हांव केदळ्ळें म्हळ्यार कालें सांगतना मायक काण घेया म्हणून ओके थंय ते कुशीन मायका कित्याक म्हळ्यार थंय वाचुल्लें उरल्यांक आयकाचें न्ही संवसाराक कित्याक आमी उलयता कोणाचें उतार हे थंय कोण आयकोन आसा जाल्यार ताका त्याच वेळार मेळ्ळो न्हू ताणें ताप्प सोडीचें तें दोळ्यांक दिसचें पातयेचें सोडूंक देखून कालें म्हणटा हांव तें परतून वाचया आतां कालें कळ्ळें तुमकां हिब्रू 11:1 कालें म्हणटा भावार्थ म्हळ्यार आमी बरोवसोन आसा त्या संगतीन सोदतारो आनी आमकां दिसाना त्या संगती विशयान आमकां आसा ते मेन आमचें वय गे तेंत हांगा आनी एका रितीन सांग पावलो सोडून सांगता कालें करता सोडून सांगता कालें म्हणटा दोळ्यांक दिसता त्या संगतीचेर वस्तूंचेर आमचें ध्यान मन आमी दवरिना बगार पूण अदृश्य वस्तूंचेर फुल स्टॉप फुल स्टॉप फुल स्टॉप तें कंटिन्यू न्ही उडास दवरा तो हांवें कितले पुटीन सांगलें हांव पयलीं थोड्यांनी कालें करता पूण अदृश्य वस्तूंचेर दोळ्यांक दिसतात न्ही थंय फुल स्टॉप नेक्स्ट वाक्य मागीर कालें तें दोळ्यांक दिसतात परतून वाच दोळ्यांक दिसतात त्या वस्तूचेर आमचें ध्यान मन दवरिना म्हळ्यार आमकां दोळ्यांक पिडा दिसू खंयचीय जावं दी वस्तू म्हळ्यार थिंग्स वय गे एक उतारी एक वस्तूत न्ही गे आय वॉन्ट टू टेल यू समथींग वय गे म्हळ्यार खंयचेय तुज्या दोळ्यांक दिसता त्या वस्तूंचेर तुजें गमान तूं दवरिना बघा रे पूण अदृश्य दिसानातलें म्हळ्यार कालें तर दिसानातलें बायबलांत बरें येयल्लें वय गे हां कित्याक दोळ्यांक दिसता तें आमकां दिश्टी पडटा तें कालें आमकां दिश्टी पडटा तात्कालीक पूण आमी कालें चिंता दोळ्यांक दिसचें परमनंट म्हण वय गे हां पूण दिश्टीक पडना तें पडना तें सदाकाल आमी कालें चिंता दिश्टी पडनातलें आसा की ना गे साहेब कोणाक होता न्ही गे कोणें पळयला सर्ग कोणें पळयला देव कोणें म्हळा गूण जाल्या म्हणून वय गे सत आसलें तशें म्हणटा फोट आसलें वय 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 सोमा तुवें सांगलें म्हण आं वय कोणें आयला गे म्हणून हय तें तुका दिश्टी पडनातलें आमी उलोवचें न्ही तो दिश्टी पडला वो धांवत जाल्यार हांगा दर्यो लागीं राव मागीर वय देखून तें प्रेज गॉड हालेलुया देखून दोळ्यांक दिसता त्या वस्तूंचेर आमचें ध्यान मन आमी दवरिना दवरता की दवरिना पूण एक काम आसा आमकां त्या संगती विशयांतूच आमी नियाळ करना सारकें वगत रावता हांव दिसचें खंयचें खेर करना म्हळ्यार जालें गी काम आसा कालें दिसानातल्या संगतीचेर ध्यान मन आमी दवरी जाय वय गी हां भलायकी म्हाका देवान दिल्या हांव देवाचो पूत जावन आसा लँड रेकॉर्डान दिसना बँक पासबुकान ना तेंत आवय बापाचें नांव तूं वय गी पूण पवित्र पुस्तका प्रमाणे सन ऑफ गॉड वय गी हां देखून तें पुरा प्रूफ आसा ताका बायबलान पूण दोळ्यांक दिसनात आमी चडावत खंयचे फाटी येता दोळ्यांक संवसार कालें करता तेंत देखून ओड कालें म्हळ्यार आमी रोमन्स 12 देवान आमचेर दाखयलेलो ओड काकुळचो उगडास काण हांव तुमचे लागीं प्रार्थिता तुमकां एक जिवें बलिदान जावन देवाक तुमी समर्पीत जाय हें जावन तुमचें आत्मीक बलिदान ह्या संवसाराची साल आदारा ह्या संवसाराची साल तुमी आदारा आदार नाकात गी सॉरी म्हाका कशें चुकलें आबा ह्या संवसाराची साल बघा तुमचें बायबल नवो जावं थोड्यान थंय म्हणचे बायबलच चेंज करया म्हळ्यार म्हाका जाय जालें बरें बरें बायबल चेंज जायना तुमचें बायबल नवो जावं गी मना नवी जावं मना नवी जावं तुमच्या जिणेचेंच काल्याचें खाली लिपस्टीक घालून हें घालून वस्तू नवें घालून रुपांतर जावचें न्ही जिणयेचें वय गे काल्याचें वय तेन्ना काल जाता तेन्ना तुमी खंयचें बरें खंयचें देवाक मानतात आसलें सदां बाळतात आसलें म्हणलें तुमी जाणा
आणि देवाची खुशी किती म्हणून जाणत होते. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया 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 हालेलुया. तर देवा मुखार खंयचे गरजेचे एक मात्र खंयचे 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 भावार्थ खंयचे भावार्थ. आमी येता विशयांत परतून परतून कुट्टून घालय म्हळ्यार येता आमकां गरज. कित्याक आतां सक्केल वेतना सुरू करता आमी थोडे पटी काले उलोवंक फॅक्ट उलोवंक आनी ताच्या प्रमाणे सवालां घालतली मुसळां आतां आमकां. हा काले सवालां घालतली. वडल म्हणले बरें पांय कितें सुचला. हा पांय कितें दोळो कितें सुचला. नाक कितें फुगला. कान कितें दाट जाला म्हळ्यार आमकां एक एक कुट्टूनचें. वय की सकाळी सोमा आलो सायबिणी काय काल्ल्या की बाबा ना जाल्यार ती कालें करता. तिका घरा वेता मुसर तिका येना काले वता एक आरस्यान पळयती न्ही कान फुगला म्हणटली ती पळयती आरस्यान म्हणून. कोणेंगी घालें एक वीक ओंपले पळय गी कित्याक वो भावार्थ न्ही. तुवें म्हणाजे कान आपूण पळयना जाल्यार म्हजो कान सोमा तुजो पळय टेस्ट कर म्हण. न्ही टेस्ट करूं वचना नाका ते न्ही म्हळ्यार एक्चुअली तीच वचूंक म्हणा. ती खंयच्या अंत उलयता संवसाराचे वय देखून फॅक्ट उलयता. देखून जेजून म्हणलें तुज्या दोळ्यांतलें की सर आडे सोमा करतल्याक म्हणटा तो सोमा करतल्याक म्हणटा घालें तुज्या दोळ्यांतलें म्हळ्यार तूं फॅक्टांत आसाय. तूं पयलें भावार्थांत उलोवंक शीक तेन्ना तुका सोमा दिसतलें. म्हळ्यार त्या वेळार तुका उरलें पुरा प्रॉब्लेम दिसचे उणें जातात. मागीर एक दीस पुरा कंप्लीट ना पळय. देखून हांवें म्हळें न्ही कोणी हुशार ना म्हळ्यार हांव पातये ना म्हणून काला पातये ना. सगळ्यांक जेजून गुण हे की तो फोटो उलयता नाल्यार ताका सत गोत. आं रोमन्स तुवें व्हडल्यान उलयली व्हडल्यान आनी नाल्यार मायक काणे वय खंयचें उलयलें आमी सगळ्यांक. हां आयकाजी हां तूं कालें करता गो बागोवन उलयता तें आनी एक समस्या. हांगा ब्लॉक जाता हांगा पंप ब्लॉक जाल्ले बरी. हां हे पंप बंद जाता. हां रोमन्स हां दुसऱ्या अध्यायांत फर्स्ट तशें सांगतात कालें पहिल्याचे जडती विशयांत. हां तुम्ही फर्स्ट सांगले वय दोळ्यान जाल्ले वय 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 ते रोमन्स 2:1 हां कालें वास वास. देखून देखून हेरांची जर तुम्ही हेरासी जर्ती करताय मो हां तू कोणीय जावीत हां पूण तुझे ही करणी समा म्हूण जायना. हां कित्याक हेर करतास तोच करण्यो तुय करताय जाल्यान हेराची तू जर्ती करताना तू कस तू गुन्यांवकार म्हणून वय तीर्प दिताय. सोमा म्हळ्यार ताणें तें ताणें करचें सोमा न्ही तें सूख म्हणटाय न्ही तें तुंय करनासाय. इनडायरेक्टली कोणाक गुन्यांवकार करताय तूं तुकाच म्हळ्यार तुंय करनासाय. देखून आमी जाता तितलें कालें करीचें जाता तितलें बरेंत पळोवंक शिकाचें बरेंत उलोवंक शिकाचें. रिएक्शन न्ही रेस्पॉन्ड करूंक शिकाचें. रिएक्शन म्हळ्यार चिंत्या कोणेंगी म्हाका कालें म्हळ्यार रप्प उडोवन पडलो आं उडोवन पडलो तें रिएक्शन. रेस्पॉन्ड म्हळ्यार शांत रावन ओके समाधान वय गे तातूंत बरें रिजल्ट. रिएक्शन म्हळ्यार ते खंयी वचून पावता. सकाळीं आमी खंय उलोवन आले कडेन रिएक्शन म्हळ्यार ते खंयी वचून पावता. थोडे म्हणटा न्ही तूं वगूच रावलो साहेब हांव जाल्यार 4 सोडता आसलो 4 सोडता आसलोय पूण ते खंयी वचून पावता जाल्यार तुका कोताय. तर कोण बुदोवन तूं शाणो सोडिनातलो. वो म्हणटा आतां हांव जाल्यार 4 सोडल्या उपरांत वगत रावताय वय म्हळ्यार आनी रिएक्शन दाखोवच्या विशयान उलोवचें. रेस्पॉन्ड केल्लो म्हणटा हांव वगत रावलो साहेब आसूं दी म्हण ताणें कालें केलें रेस्पॉन्ड केलें. रिएक्शन कशें 4 सोडचें मागीर काल जाता हय मो. देखून आमी कालें करचें. देखून थंय पयलें वाक्य पळया की 17 कालें म्हणटा कित्याक आमचे वयर ते तात्कालीक अळे दोळ्यांक दिसता ते तात्कालीक सकेल वाक्य निंगी हांगाय पळया हळवायेचे आनी तात्कालीक कश्ट दग्ध कसलीस सरनातले अनंत साष्टीक महिमेक आमकां तयार करता. म्हळ्यार दोळ्यांक दिसनातले ते सदां काळ ताचो अर्थ पयल्या वाक्यान सांगला वय गी 18 कितें सांगलां ते 17 आनी की सोडोवन सांगलां वा 17 कितें सांगलां ते शॉर्ट करून 18 सांगलां. तर सदां काळ बाळचें खंयचें दिसचें गी दिसनातलें समस्ये गी परिहार देवाचें उतार गी मनशाचें संसार गी वा सर्ग
सर्गींचे राजगी वा संसाराचे हा देवाचे उतर म्हणटा संसाराचे इश्ट जावचे म्हळ्यार देवाचे दुस्मान जावचे म्हण तुम्ही नेणात गी म्हणा वय गे हा संसाराची साल तुम्ही आदारी नाका रोड सांगल्या बरे कित्याक आम्ही लोकांक प्लीज करूंक येता थोडा बडी कोणाक कोणाक हा देवाक दुखले ताकाच म्हळें न्ही देव बिरांत आमकां देव बिरांत म्हळ्यार तित हांव देवाक दुखुल्ले म्हाका दिसना न्ही वा कांय म्हाका कांय आतां ताजो इफेक्ट मेळना मनशांचे जाल्यार म्हाका आतांत मेळटा न्ही देखून तांकां समाधान करया पळय गी हा देव बिरान म्हळ्यार कालें खंयच्या जाग्यार हांव आसूं देवाक दुखचें तसलें हांव करूंक वचना आमी कालें थोडे बडी चिंता देवाक कितलें दुखल्यार व्हडना हाका दुकान आसूं कोणाक मुखार हाडल्याक बऱ्या खातीर जाल्यार व्हडना बऱ्या खातीर जाल्यार दुकानाचो जाल्यार बऱ्या खातीर ताका दुकानाचो जाल्यार देवाक दुखता तें तसली करनी ना तूं वायटा खातीर वायटाकी तूं ताका दुकानाचो म्हूण वगत रावताय जाल्यार तें कोणाक दुखता देवाक दुखता देखून देव बिरांत म्हळ्यार देवाक हांवें काले दिवचो मान दिवचो काले दिवचो मान गौरव ते खंयच्या जाग्यार जावं दी देवाक दुखचें हांव करिना देवाक दुखचें हांव उलयना देवाक दुखचें हांव चिंतिना देवाक दुखचें हांव करिना कित्याक म्हाका देवाचो तितलो मोग हा देवाचो मोग देखून जेजू काले म्हणटा म्हाका सोमिया सोमिया म्हणटलो सर्गींच्या राजांत रिक्षोना बापाची ताणें कितें करूंक सांगलां तें करचें पळय गी ओडो काले म्हळ्यार आमच्या बापांत तुजी खुशी जावं तुजें राज येवं हांगा काले म्हळ्यार रोमांस 12 हा तें संवसाराची साल आदारी नाका 12:2 वय मोना जिणेचें तेच ना तुमी देवाची खुशी कितें म्हूण वय गी म्हाका सोमिया सोमिया म्हणटलो बापाची खुशी करता तो आमच्या बापान ती तुजी खुशी जावं तुजें राज येवं बापाची खुशी करचेंच म्हजें काले खाण म्हणटा गे जेजू वय गे बापाची खुशी करचेंच म्हजें खाण आनी जेवण गे खाण आनी पिवण आं म्हजें जेवण वय प्रेज द लॉर्ड तर आमचें खंयचें खाण गोळी भाजी 2 पर चिकन बटाट संजेर गोळी भाजी ಎಂತ ಕಾಣಿಗೆ नहीं देवाची खुशी करचे हाँ नहीं देवा खुश करचे आम्ही दिल खुश आणता हांव की म्हजे दिल खुश करूंक येता हांव देवाचे दिल खुशी करना हाँ भगवान के दिल को खुश हुआ होता है कि नहीं वो मैं नहीं देखता हूँ मेरे दिल को खुश हुआ तो बस वही गे तशें गे कोणाक जायचे खुशी देवा खुशी देवा खुशी जाल्लें केल्या वेळार तुका खरी खुशी मेळ्ळी म्हण नाल्यार ती आतां खुशी म्हूण बगूंक बरो मागीर ते दोशी जातात पळय गी पळय की न्ही देवाक दुखोवन केल्लें खंयचें आमकां खरें हें दिता या देवाक दुखोवन केल्लें खंयचें तुका खरें समाधान शांती दिता गी त्या एका घडये दिता म्हूण बगूंक बरो वय गी ना मागीर प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया अर्गां जेजू होगलाब जेजू स्तुती जेजू हाँ लास्ट एक उतर गलिया ये लुका 18 अध्याय भावार्थ 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 म्हणटाना जेजू एक सवाल आमकां विचारता लूक 18:1-8 एक बटी वाचचें लूक 18:1-18 सॉरी 1-8 धैर्य चुके नासतना सदांच मागणे करी जाय म्हूण शिकोवचे खातीर जेजू आपल्या शिसांक एक ओपार सांगली राव थंय सकट सांगया धैर्य चुके नासता सकट वाचा सदांच मागणे करी जाय म्हूण शिकोवचे खातीर जेजून आपल्या शिसांक ही ओपार कित्याक सांगली म्हणून जेजूच सांगता म्हळ्यार काल्याक हांवें ही सांगली गे म्हळ्यार काल्याक ही ओपार सांगली आन्सर तातूंत आसा न्ही इल्लो मांडो ओपार हा धैर्य चुके नासतना मागणे करी जाय म्हूण शिकोवचे खातीर तर कित्याक धैर्य चुके नासतना मागणे करी जाय म्हणून आमकां जेजू शिकयता ह्या ओपारी मुखार रोय गी पळय काले म्हणटा म्हण हा एक शहरांत एक नीतिकर्त आसलो देवाची बिरान जावन मनशाची परवा जावन ताका नातली तू खंय पळोवन वाचताय
तू निंगो सोमा हांगा ते तुका पयस जाता गे ओके न्ही ओके एक शहरांत तुका प्रॉब्लेम ना न्ही नीती हांगाचे करता वचूंक आसलो. ओके हां देवाची बिरान जावन सांगा सांगा एक शहरांत एक नीती एक करता नीती असलो. करता आसलो आसलो. हां वच देवाची बिरान जावन. जावन राव राव तू सांग मागीर ती रिपीट करून ते पहिले सांगून दी हां देवाची बिरान जावन देवाचे बिरान जावं मनशाची परवा जावन मनशाची परवा जावं ताका नातले. ताका नातले. त्याच शहरांत त्याच शहरांत एक विधव स्त्री असले. एक विधव स्त्री असली. ताचे सरशी ही ताची सरशी केदाळे येवन केदाळे येवन वयर करा हां अशे म्हणाले, अशें म्हणटाले, न्याय कर म्हज्या दुस्मानाच्या न्याय कर म्हज्या दुश्मनाच्या हातांतली म्हाका राखून व्हर. हातांतली म्हाका राखून व्हर. जायतो काळ पर्यंत जायतो काल पर्यंत नीती करत नीती कर. तिका कानस हालयना जालो. तिका कानस हालयना जालो. पूण आखरेक आपणे इतल्याक पूण अकरेक आपणा इतल्याक तो म्हणालो, तो म्हणा लागलो, देवाक हांव भियेना देवाक हांव भियेना आनी मनशाक हांव लेकी नाते करे. आनी मनशाक हांव लेखिना ते करे. तरी हे विधव स्त्रियेच्या दोशी तरी हे विधव स्त्रियेच्या दोशी खातीर कोणी हांव वाचता तिका- इले कट्ट करचे समाज आहे गो तुझे एक एक कुडके व्हडू जातात एक कुडको ल्हान जाता तरी हे विधव स्त्रियेच्या दोशी खातीर पुणी हां हांव तिका हांव तिका नीत नीत करून दितलो. दितलो. हां ना ना जाल्यार ना जाल्यार ती परत्यान परत्यान हांगा येवन ती परत्यान परत्यान हांगा येवन म्हाका विरार विरार कर म्हजो जीव खातेली. म्हाका विरार करून म्हजो जीव खातली. खातली. उपरांत सोम्यान म्हणले, उपरांत सोम्यान म्हळे त्या खोट्या नीती करतान त्या त्या खोट्या खोट्या नीती नीती करताना करताना कित्या म्हणले, कितें म्हळे ते तुम्ही ऐकले वे. ते मगे तुम्ही ऐकले ऐकले न्ही तशे जाल्यार तशें तशें जाल्यार जाल्यार आपणा लागीं दीस रात आपणा आपणा लागीं लागीं दीस दीस रात बोब मारतले आपल्या विंचलेल्या. बोब मारतेल्या आपल्या विंचलेल्या आपल्या विंचलेल्यांक देव नीत कर दिवसो ना गाय. देव नीत करून दिवचो ना गाय तांकां आदर दिवच्या. तांकां आदार दिवच्या. तो आनीकी घडाय करीत गाय. तो आनीकी घडये करता काय. हांव तुमकां सांगता, हांव तुमकां सांगता, बेगीन तो तांकां नीत कर दितलो. बेगीन स्वतांका नीत करून दितलो. तरी मनशा पूत येतलो तेदना तरी मनशापूत येतलो तेन्ना संवसारांत ताका भवार्थ पळोवंक मेळटलो म्हूण तुमी चिंता. संवसारांत संवसारांत ताका ताका भवात पळोवंक पळोवंक मेळटलो मेळटलो म्हूण म्हूण तुमी चिंतात. चिंतात न्ही चिंतात वाचताना हर एकाकी हें दिजे क्वेश्चन मार्क चिंतात नांतर आतां देवाचें उतर वाचचें आमी कळ्ळें गे सगळ्या संवसाराक आयकता चिंतात न्ही चिंतात म्हळ्यार न्हिदतात मागीर ते चिंतात सवाल ना कितें क्वेश्चन मार्क नाय समजलें त्या प्रमाणे आमचें उतरां आसाचे आनी कट्ट करता न्हय ताका एक मिनींग येवचे बरी कुडके काडीचे ओके ताका म्हळ्यार तें सगळ्यांक बरें जाता आतां हांगा आमी कालें उलयता भावार्थ 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 म्हणून कालें उलयता कितल्या पडी पळयला रे भावार्थ म्हणलो विशय वय गे हांगा जेजू एक सवाल घालता तरी पूण काले तरी पूण काले तरी पूण काले मनशापूत येता ना ताका भावार्थ मेळटलो म्हूण तुमी चिंतात आतां जाप तुमी दिजे काले म्हणटा तुमी ना डोनाल्ड कॉनाल्ड नांगी न्ही सांगा जेजून एक सवाल घाला आमकां आतां सगळ्यांक म्हाका तुमकां जाप दितात म्हणचे हांव न्ही तुमी दिया आमी दीस रात आतां भावार्थ हर एका पुटी हांगा आयल्या वेळार भावार्थ विशयान उलयता न्ही गे आतां भाऊ हिलारी आसा एक एग्जाम्पल म्हणचे तुमी काले म्हणटा जेजूच्या सवाला काले जाप दितात गे म्हणचे न्ही उरल्यांचे सोडया हांव काले म्हणटा आमचे ते मेळटलो म्हळ्यार हांव फातयना म्हजें तें वा कितें आतां आमची भयण आसा न्ही आमची वय कितें म्हणटाय तूं ह्या सवालाक जाप न्ही एक सवाल जेजून घाला आं देखून तुमकां कांय जाप आसा की म्हण विचारचें हांवें हांगा घाले म्हणटा स्त्रियो गलिलियाच्यो नाजर न्ही एक सवाल विचारला जेजून तें जाप आमी दिजे आतां तें आमी बरोवंक कालें जाप दितात म्हळें आं सोड माईक धरन हां वय सोमा संवसाराच्यो राटावळी सोड माईक धरन उलयजे हां वय राटावळी सोड माईक धर हां धर हांगा धर सोमा राटावळी सोड माईक गट्ट धरन हां
ओय नी सही बिणी सगळ्यांक ऐकोंगा न्ही संसाराचे कंत कंत भेद सोडून बवाडताना आमी जिवंक आसा जियोंको नाही आता ते सवाल आसा म्हण चिंतात ताका येस ऑर नो येस जाल्यार कशें गे म्हण हा संसाराचे विशयांत आमी पयस रावचे हा आनी बवाडता फेथ म्हणले आमी ते कान घेवंक आसा काण घेवंक खंयच्या अंगडींत पंपवेल काण घेवंक आसा म्हळ्यार फेथ पाळूंक आसा वा फेथ जियोंक आसा समथींग ओके तुवें सांगलां ओके तुजी जाप कोणी न्ही हांव म्हणना एक सवाल जेजून विचारला न्ही चिंतात गे म्हणून आतां आमी जाप दिचे काले म्हणटा रोशन देवाचे उतर आमी इतले ऐकले आं तर आमचे ते उपजचे न्ही ते तूं आतां परतून म्हणटा आमचे ते म्हण म्हळ्यार तुजी जाप काले वय म्हजे ते हां ते उपजचे बाबार्थ उपजचे आं पूण संपूर्ण म्हळ्यार हांवें करेक्ट हांवें सांगलें दिलें सुका पयलें तुमी वय गी न्ही गी म्हूण जाप दिया मागीर एक्सप्लेन करा आतां तूं काले म्हणटात चिंतात गी तुजी जाप काले वय वय आन्सर दी कशें आता तेच देवाचे एक घडी ऐका सोमा देवाचे उतर ऐकूनच आसा हां यावर बाबार्थ आनीक इल्ले सर जावन ओके म्हणजे जिणे ते संपूर्ण जाता संपूर्ण जायजे ओके ओके आनी कोण माईक दी माईक सगळ्यांक हां वयर पुरा दिला हां मारलेल्या आपल्या विंचलेल्या देव नीत कर निवचो ना गाय हां ताका आधार दिवच्याक तो आणखी गळात करीत गाय वय हांव खंडीत तुमकां हांवें सांगता, सगळें वाचलें काल्या कोता एक्चुअली हां. तांचें सगळ्यांत लिसा वाचचें वय ती ओपार जेजू सांगलें हांव कालें सीदा हांगा लास्टाक आयलो ती ते- म्हजी ते relation- पुरा हां. करिना गाय म्हणिसार नांब करता गी नांगी म्हणलो बावाडता आमकां आसा गी नांगी म्हणना ते ताज्या विशयांत वय म्हळ्यार करीत गाय करीत म्हळ्यार काले करतलो उदाहरण दिला तो. ते उदाहरण काले दिला त्या नाही कोणाक नीती करता कोण तो वय ताका देवाची भिरांती ना वय. मनशाची परवाय जाल्यार त्या विधवस्त्रेक तो काले खंय दिता नीत कर नीता पेल्याचो मोगूच ना तिका देवाची पर्वत देवाची जाल्यार कित्याक ती परत 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 येवन किरी किरी या विधवस्त्रेच्या दोशी खातीर म्हणी वय. ताका पेल्याचो मोग ना जाल्यार आनी तो आनी तिसो केलें तो खलो नीती करता आनी तिसो जाल्यार देवाची भिरांत ताका ना जाल्यार ही घडये घडये येता म्हणून म्हणी तो काले खंय दितलो नीत खंडीत कर. जावन नीत करून दितलो तर दीस रात आपणा लागीं बोब मारतले आपण्या विंचलेल्यांक कोणाक आमकां विंचलेल्यांक आमी ताचे समोर भगेवंत आनी कातावीण जावच्याक संवसाराचे स्थापने आदींच ताणें जेजू क्रिस्त ते आमकां विंचल्यांत वय. जेजू कोणाक आमकां हा विंचल्यांत पूण आतां समस्या कोणाक देवाची न्ही आमी चिंतचे सोमाना आमी उलोवचे सोमा ना ना तशें जाल्ल्यान आमकां दुबाव ताणें वय. करन जाला ताणें दिवन जाला तो दिवच्यान इन्कार करचो ना देखून कोणाक ताणें कंपेर केला त्या देवाक. आनी तिच्या नीती वय. ताका वय. हांगा आनी देवाक कंपेर केला जेजू देवाक, वय गी वय, वय. आनी तेंय कशें घडये घडये तो आमी आतां दीस रात सांगून आल्यार आमकां खाली जायचे थोडे पटी सांगले कुडले जायचे ते इल्ले सोंसणिकायचो विशय येता वय, patience. वय की न्ही वय बडे घडये आतां खंयचेय घेया जेजूच्या गुण जाला म्हळ्यार जाला आमी रिपोर्ट बदला जे म्हणून मागचें ते बरो सोमागी वय. म्हळ्यार थंय तो नीत तोलो मनीस नीत कर दिता जाल्यार आमचो बाप कित्याक नीत तेंच कर म्हळें दिना विशय गी तसो ताका हांव सांगता ताणें केलें जाल्यार कोण तो म्हण. आनी देवाची भिरांत ना पेल्याची वय. पर्व ताणें तिका करून दिलें जाल्यार आमचो. आमचो देव वय नीती कर ते कोण ताणें आमकां पयलें जेजू क्रिस्त थंय विंचल्यांत विंचल्यांत. तांकां सोंड घालीत की म्हणून म्हळ्यार देखून आमकां थोडे पटी सवाल येता म्हजे लागीं तें काम जावना खंयचें जेजून सांगलें तें उतार पळय वा बायबलान म्हजें तें जावचें बरी दिसना म्हजें मायकणें देवान आयकोना हें पुराय कोणाचें समस्ये वय, म्हजे समस्ये वय. समस्या म्हळ्यार हांवें पातयेल्लें सारकें ना सारकें ना देखून हांगा कालें म्हळ्यार तोरी मनशा पोत येतलो ताका कालें पळोवंक बावार्थ पळोवंक मेळटलो म्हूण तुमी चिंतात तुमी जाप कालें म्हणटात वय आतां सड्ड लांब मनशा बदलाक आमी कालें म्हळें बावार्थ येता कसो ऐकले बावार्थ येता कसो देवाचे संदेश संदेश आयकल्ले ऐकले. न्ही ती आनी
क्रिस्ताक परगट केले. इंग्लिशान सांग जाल्यार फेथ कम्स बाय हियरिंग अँड हियरिंग बाय द. तर आमचें काम कालें भावात पळोवंक मेळाचे जाल्यार देवाचें उतर आमी सांगून तो आसा जे रिजल्टाक आमी राखचे. कित्याक राखोंक ना ते रिजल्ट दोळ्यांक दिसना जाल्यार दिसचे फात येवचे न्ही भावार्थ. तुजें तें जालां पातकांचे पसून म्हाकाय मेळ्ळां गे तुजें नांव आनी ब्रॅकेटीन परतून बरयचें कितें बायबलांत. तशें आनी एकलो म्हणटात म्हाकाय मेळात गे अशें एक एकल्याचे ब्रॅकेटीन नांव बरोवंक गेल्यार बायबल काय दवड जायत म्हळ्यार तुका तुजें नांव बरयचें जाय बा. भावार्थ ताल्ल्याक तुजें सपरेट नांव बरयचें. एक पुटी सांगलें देवान जालें. तूं आयलो एक न्ही आपणे विंचलेल्यांक आनी तातूंत बरोवचें घेता हिलारी बिलारी क्लियरी वाल्ली बिल्ली म्हण न्ही जाता न्ही म्हणचें समजलें तुमकां हांव घालें म्हणटा म्हणून. भावार्थ आसल्याक हांवूय आयलो तांतू खंयच्यान आपणे विंचलेल्यांक म्हजें नांव घालून आनी तें वच कोर्टाक आनी जेजूचेर केस फायल कर. कळ्ळें तुमकां भावार्थ देव उलयला म्हळ्यार तें कालें. सेमी फायनल की फायनल क्वार्टर फायनल की सेमी फायनल फायनल देव उलयला हां जालें तें. देवा तें बदलावण ना बदलावण्याची सावळी लेगून ना कालें ना सावळी ना. मागीर हांव मोजेंत काणून देवाक हांव हें करता ल्हान हें करता वय जाकोबाच्या पत्रान म्हळ्यार देवा तें कालें बदलावण्याची सावळी म्हळ्यार सावळी ना. पूण हांव घडये घडये डावट करता हें जाता गी आनी घडये घडये मदें सोंड सोडटा थोडे पडी वय त्या कोण येतात उरले 7 जाण. सोंड सोडूंक ना तें निरंतरी कालें निरंतरी. आज जेजूच्या कांय गुण जाला फाल्यां ताप परवां हें कालें डेंगू नांवां 1000 आसात वय टेस्टान तशें दायलें पूण तूं कालें पातये आसा वय. पूण हांव जेजूच्या कांय न्ही बट आय एम हील्ड बाय द वुंड्स ऑफ जीजस. आय एम हील्ड बाय द वुंड्स ऑफ जीजस बट आय एम सफरिंग फ्रॉम डेंग्यू. काल जालें हांव जेजूच्या कांय गुण जाला पूण म्हाका आतां डेंग्यू. काल जालें विरोध पयलें सांगलें कॅन्सल केलें तुवें. बट्ट घाल्ले उपरांत कालें हेजें बट्ट घालून 2 वाक्य उलया म्हणचें न्ही हांवें उलयताच जाल्यार रे. पयलें कालें उलया उलोवंक घाल्या संवसाराचें बट्ट घाल तर खंयचें उलयचें देवाचें उतर पळय गी म्हळ्यार घालचें म्हणल्याक न्ही थोड्यांक जाल्यार एक संवसाराचें इल्लें म्हणून उलयना आसा न्हीद पडना तशें समज देवाच्या उतरान ते संपूर्ण जावचे आमचे उतर तशें न्ही देखून सीदा तेंत उलयत न्ही हांव जेजूच्या कांय गुण जाला नाल्यार अशें म्हाका आतां डेंग्यू पूण हांव जेजूच्या कांय गुण जाला. जेजूच्या कांय हांव गुण जाला पूण म्हाका आतां डेंग्यू. काल जालें देवाचें उतर सोडलें. देखून बट्ट म्हणल्यार ताका तितलो अर्थ बट्ट घालचें म्हणचें न्ही हांवें. अशेंच वापर आनी एक कडेन सांगता न्ही जेजून मध्यान राती एक इश्ट येवन उंडो विसारता तोय तसो तो इश्ट म्हणल्या खातीर उठना जाल्यार रे तो लज नासतना आयलो न्ही गे म्हणून म्हणी ताका उठतलो आनी ताका दादोशी दितलो म्हळ्यार कालें म्हळ्यार वय गे तें काल्याक आनी तुमकां देवाचेर काल्या दुबाव गे म्हण वय गे तर भावार्थ पळोवंक मेळत गी तशें म्हळ्यार मेळटा. कित्याक हांव देवाच्या उतरान वेळ करसिता तशें कळ्ळें तुमकां. कित्याक भावार्थ येता कसो संदेश आयकल्ले निमती भावार्थ येता आनी क्रिस्ताक परगट केल्ले वरी संदेश आयकूंक मेळटा. तर हांव भावार्थ येवच्या संगतीत हांव मेतेर जावन आसा गी तर जेजूक भावार्थ पळोवंक मेळत गी येता ना. खाली थियरी मात्र गे प्रॅक्टिकल कालें प्रॅक्टिकल कळ्ळें समजलें तुमकां. तरी पूण मनशापूत येतलो तेन्ना ताका भावार्थ तर जेजू की काले पळोवंक आशा देवाक मानूंक हिब्रू 11:6 काले म्हणटा भावार्था विणे कोणाय त्यांनी देवाक मानूंक जेजूय हांगा म्हणटा म्हाका भावार्थ पळोवंक मेळत म्हूण तुमी चिंतात गी काले जाप दितात वय गी चिंतात वय सोम्या कोणा लागीं मेळना जाल्यार म्हज्या लागीं म्हणून मागीर फेद्रू बरी करनाकात कोणें सोडल्यार हय मागीर पयलें सोडलें नाणेंत सॉरी ताका हांवें हें करचें न्ही आमी कोणाय त्या विशयान न्ही म्हळ्यार तांतूय आमकां लिसांव देवान शिकयला तूं म्हणूंक पुरो कोण सोडल्यार हांव तुका सोडचो ना म्हणून मागीर इल्ल्या वेळान तो कोण म्हण हांव नेणांत तो हांवें पळयलां तुका ताजे वटालो ना ना हांव नेणा ताका आनी एकली म्हणटा तूं न्ही ते आसलो ताजे वट ना ना हांव कोण म्हणून नेणा 7 घालो कोंबयेन कोणे
दोग त्या जागे आहात उरली न्हिदल्यान उरली बरं वय काही कॉमेंट घाल म्हळ्यार कालें जाल्यार व्हडना आनी आतां वेळ जावन येयलो आनी कोंबी जावन कोंबो जावन आमकां कितें कोंब्यान सारकें कोंब्यान गे आतां म्हणटाय कोंब्यान म्हण ओडोल खंय गेल्ली तशें ओके न्ही कळ्ळें गे म्हळ्यार हर एक आनी देवान आमकां जेजून कालें आदामांत हांव सुरू जावन वा आरांबाक म्हणल्यार शब्दांत हांव निमाणे लास्ट अक्षर खंयचें आमेन दिसता उगडापणान लास्ट तेय मुसेर कितेंय आसा जाल्यार आमकां एक संदेश तांचो आसा आमी म्हणून बरोबर नसलो आदलो काडलो म्हळ्यार तशें न्ही तांतलें लिसांव आमकां आसा पूण संदेश खंयचो घेवचे हांवें नव्या सोल्ल्यांत जेजून कर संपयल्लो पूण तो येजे जाल्यार हें पुरो जावंकूच तर नाका गे बरो नसलो जाय पूण तें तूं धरून रावचें न्ही ताका कळ्ळें गे म्हळ्यार कळ्ळें गे आनी तूं अशें बरयलां न्ही वय सायबा पूण हांगा कालें कंप्लीट केलां पळय जेजून तें पळय वय गे खंय कंप्लीट जालें जेजू वरवीं तेंय पेंतेकोस्ता उपरांत पुरा कंप्लीट जालें वय गे न्ही आं तें जेजून पयलें सांगिल्लें तो येतलो सताचो आत्मो तेन्ना तुमी काले जातल्यात कालें संपूर्ण बळ तुमकां मेळटलें तो स्वताचो आत्मो तो तुमकां संपूर्ण सताक व्हरून पायतलो आनी तें वॉर्निंग दिलें तें दोळ तुमी खंय वचनाकात बगार आत्म्यान बळादीक जाता वरेक तुमी बळादीक पेंतेकोस्ता दिता मागीर 3 फुटी नेगार केल्लो पेद्रू भाशण दिवन 3000 आत्मे जोडटा एकच फावटी ताणें म्हणलें न्ही आनी मुखार आतां मासली पाकता न्ही आनी हांव तुका मनशांचे पागी फस्ट बॅट आंतून तूं व्हडले मेळ्ळी मासली इसवण कुर्ल्यो न्ही बांगडे न्ही मासली म्हणटा थोड्यान चिंतला म्हणटा कलिपुरा तारले बांगडे इसवण न्ही मोनीसच 3000 तें सिनाय पर्वतार हें दिल्लें कालें उपादेश न्ही गे ते घेवन येतना हांगा कितलो किलो 3000 लागीं काल जाल्लो मरण पावलो म्हळ्यार चिंते ते भांगाराचे वास्तू केल्ले मागीर तांकां काले साबले थंय आं सोरप आनी साबले की 7 जाण मेले तें धर्मशास्त्र पळय गे धर्मशास्त्राच्या हाताखाल हांगा कुरपेकाल वा पेद्रून पयलें परगट गेली कुरपा न्ही गे कुरपेकाल 3000 आत्मे म्हळ्यार कंपेरिजन म्हणचें हर एकाकी आतां कुरपेकाल सगळ्यांक बाच्यावी जोडूंक आसा देखून आमी लिपोवन दांपून दवरची न्ही कोणीय मनीस दिवो पेटोवन बघा तो दिवटोणे दवरता आनी घरांत आसले सगळ्यांक उजवाड जाय सो दिवटोणे दवरता तशेंच तुमचोय उजवाड कोणा मुखार परसळू आं मनशा मुखार परसळू त्यो तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळो आनी सगळ्यांच्या बापाक महिमा दिवं आमी सुवात लिपोवन दवरूंक ना कालें करूंक ना लिपोवन दवरूंक ना संदर्भ मेळटना दिवंक आसा की ना पयलें आमचें थंय जाल्ली दाखयचें आमी आमचे कितले जाण आसात खंय कशे आसले कशे जाल्यात थोड्यांनी बेत कांड उडयला पेंगडाचे बेल्ट ना न्ही म्हळ्यार सांगचें हांवें बेल्टां म्हळ्यार कोणें काडलें सतान सत तुमकां सुडका सत देवाचें उरता तें घेतलें बेल्ट गेलें तें घेतलें बेत गेलें न्ही खाली तें म्हणना हांव तें मात उरलें हांगातलें मेळ्ळें चिंतापी गेलें पळय गे उलोवणें मेळ्ळें गेलें पिडा शिडा गेली वय गे निरासपणू फितीसपणू गेले निरास आनी कालें तें अस्कत काय बळवंत हांव जालो धैर्यादीक जालो पळय गे हर एकी बदलाले कोणा वरवीं देवा वरवीं म्हळ्यार ताच्या उतरां वरवीं तर आमचो आमी सोंड दिवंक गे रिती रे वेळा देवाचे उतार भायर गेल्ले संवसाराचें जाता ना दीस आनी रात कालें कर ध्यान कर थोड्या सवालां अशीं आसतात की जाप काले दिवचें म्हूण समजना वगत रावल्यार व्हडणी नाल्यार जाप देवाच्या उतरांची दिवची तांकां बरें लागो न्ही ना जावं तें विशय न्ही गे पळय की न्ही कित्याक तांतू आनी एकल्या शिकोवंक मेळटा वो कितें अशें जाप दिता मागीर जाय सांगचें हाडलें सायबा अशें अशें पवित्र पुस्तकान बरयल्लें
असं हांव तें आतां फाटी येता देखून म्हजे उतारी तेंत वय गे ताका एक लिसांव मेळ्ळें गी तेंत तूं दाक्षिणेक वगत रावलो जाल्यार एक अवकाश मेळ्ळलो तुवें होगडायल्ल्या बरी. कोणीय मनीस खंयच्याय समस्येंत आसा जाल्यार कारण ताणें उलयल्लें आतां पुरो चेंज करूंक जाता. कालें बदलिचें उतर बदलिला जालें उतर बदलून मन वय गे जिबेर आसा देखून आतां जिवीत विंस पयलें कालें विंसलें मरण आतां कालें विंस जिवीत विंसूंक कारण कालें मेन हातेर घालें जीब जीब त्या जिबेंत देवाचें उतार म्हणलें उलय आनी खंय बरें तें काळजांत बरें कितें 45 आमी वाचलें न्ही गे आदल्या फावटी लिखणें बरी कालें तें खोलो एक कलाकार आं आं लेखक एक निपूण कालें एक लेखक तो कोण न्ही गे कोण निपूण लेखक कशें बरयता आपल्या जिबे मुखांत देवाचें उतर उलोवन काळजांत तेंत बरयता आनी ताजे दोन भायर कालें येता हय कालें बरयलां तें एक कितें 45 अंदा तें 45 ಒಂದು ತಾವನು चातुर लेखकाचे बुद्धू लेखक न्ही कोण शाणो चातुर लेखकाचे लिखणे सारखी जाल्या पेन बुकांत बरोवंक पेन वय गे बुकांत बरोवंक पेन काळजांत बरोवंक जीब चातुर लेखकाच्या लिखणे सारखी जाल्या म्हजी जीब वय गे पेन बरें आसल्यार बरयल्लें बरें जाता उरता वय गे तशेंच म्हजी जीब बरी आसल्यार हांवें हांगा बरयल्लें बरें बरेंच आसता वय गे कित्याक पाड उलोवंक आनी एक जीब बरें उलोवंक एक जीब दिल्या की देवान एकच न्ही आसची देखून तातूंत हांवें विसवण करूंक खंयचें उलयताय गे म्हण प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 उबे रावया तर कालें जाप आमची भावात पळोवंक मेळात गे हांवें काल वय सोम्या म्हणजे ते तुका भावात पळोवंक देखून हांवें तो गी काल ते फोण हें वय गे कितें म्हणटात आमचे ब्रदर सोम्या म्हजे लागीं म्हजे ते तुका भावात पळोवंक मेळटा हांकार गी काल ते फोण काल ते फोण कित्याक हांव कालें म्हणटा ताका मेथड कालें संदेश आयकले न्ही भावार्थ उत्पन्न जाता क्रिस्तांव प्रकट केले वरी संदेश आयको मेळटा देखून ताज्या उतरान वय सोम्या कित्याक म्हण हांव तुज्या उतरांचोच वेळ करसून आसा आनी मुखारी तुज्या उतरांचोच वेळ करसूंक हांव आशेत तर म्हजे ते काले पळोवंक मेळटा ताका उतरांत वेळ करता म्हळ्यार काली उतर मात्र की प्रॅक्टिकली करना हांव तेंच न्ही भावार्थ देवाकार दिवया एक कोरस आनी एक चारण आनी कोरस गावया मागीर रावचे वेळा काळा पोरवी शब्द आसलो जोरान थाळयो पेटोवन शब्द देवासोवे आसलो शब्द सदेव जावन आसलो शब्द मनीस जालो वेळा काळा पोरवी शब्द आसलो शब्द देवासोवे आसलो शब्द सदेव जावन आसलो शब्द मनीस जालो जेजू 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 कितलो तो मोग तुका जेजू 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 तुझे वरवीं जालो बाचाव जेजू 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 कितलो तो मोग तुका मोजो जेजू 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 तुझे वरवीं जाल बाचाव जेजू देवान संवसाराचो असोय मोग केलो आपल्या एकल्याच पुताक ओपोवन दिलो ताका सतमान तेल्या हरी एकल्याचो सोमी सडवणदार देव तो जालो देवान संवसाराचो असोय मोग केलो आपल्या एकल्याच पुताक ओपोवन दिलो ताका सतमान तेल्या हरी एकल्याचो सोमी सडवणदार देव तो जालो जेजू 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 कितलो तो मोग तुका मोजो जेजू 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 तुझे वरवीं जाल बाचाव जेजू कम ऑन जेजू जेजू जो
कितलो तो मोग तुका मोजो जेजू 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 तुझे वरवीं जाल बाचाव जेजू 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 कितलो तो मोग तुका मोजो जेजू 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 तुझे वरवीं जाल बाचाव जेजू तुझे वरवीं जाल बाचाव जेजू तुझे वरवीं जाल बाचाव जेजू. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया 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 हालेलुया.